मोगाच्यान आयच्या दिसाच्या रेतेरेक लागीं जावन तशें पयसतावन आयिल्ल्या तुमकां सगटां की देव बरो दीस दिवं. आयच्या रेतेरेक पयसतावन मी अर्थवन फादर कॅन्यूट बरबोजा नवाड्डे प्रसंगदार ते आमचे संगी आसात. पवित्र पुस्तकाच्या विवर दिवच्यांत प्रसंग करच्यांत वर्ते नांव वेल्ले प्रसंगदार ते आनी तुमी आज ताका आयकत येल्यात. तशेंच सकाळी फुडेंच फेरार्थान पावस आनी आयल्यार फेरार्थान पयसावन आमचो जॉन डिसोज आमकां मागण्याक तशेंच कांतारां कुमक करूंक आमचे संगी आसात तांकांय स्वागत. तशेंच आयचे कार्यक्रम प्रसार करूंक आमचे संगी आसात डिवायन वर्ड ह्या चॅनलाचे कार्यकर्ते विवियन तांकांय स्वागत. विकाराच्या नांवान तशेंच बिरगेजेच्या कुटुंबाच्या नांवान सगटांक तुमकां स्वागत करता आसतना आमचे विकार फादर बॅप्टिस्ट मानादेक बाब बॅप्टिस्ट तांचे फिजिओथेरपी आनी थोडे दीस आसात. बरें जावचे खातीर तुमचें मागणें मंदर सुचें. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. उबे रावत. सर्वेस्परू तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका समिया. देवाचे राज केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय तें अंगा आसा आनी पळय थंय थंय आसा म्हूण कोणाय म्हणसना कोणी म्हणसना. कित्याक देवाचे राज तुमचे मोदेंच आसा. उपरांत जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतेल्यात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो अंगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्त. बसात. भयणीनो आनी भावानो, सुमार जाणांनी म्हाका विचारल्या कालेंगता हे मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतेल्यात म्हणून आत्तां वाचल्या वांजेलान तुमी आयकले पळय लुकान बरयल्या तो मनशा पुताक पळोवचो एक दीस केदळा गी म्हणून तांणी थोड्या जाणांनी चिंतलां मेल्ल्या दिसा म्हणून आनी थोडी आसात बुधनातली मेल्ल्या उपरांत म्हूण चिंतलां. निर्भागी मनीस कळ्ळें सवाल हें 30 साली वर्सां थोड्यांक तुमकां न्ही थोड्यांक 40 साली थोड्या 50 60 70 जाल्लीं वर्सां ताजे की चड जाल्लीं आसात हांगा न्ही दुसऱ्या कडेन देखून हे एक सवाल घे. इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियोवन कितले मागणे करन कितलीशीं मिसाची बलिदानां भेटोवन मनशा पुताक पळोवचो दीस केदाळा गी म्हणून म्हाका विचारता न्ही म्हाका न्ही कोणाक विचारचें सवाल कितें म्हळ्यार आयचो दीस मनशा पुताक पळोवचो दीस. देखून कितें म्हणटा आयचे शुभ वार्ता आत्तां वाचले, देखून तुमी भायर सरनाकात अंगात बसा भायर वचनाकात आनी तांच्या फाटल्यानी धांवा येनाकात चलोन वचनाकात. चलोन वचनाकात म्हणटा येना धांवनाकात म्हणना धांवचे इल्ले स्पीड चलचे इल्ले स्लो तितल्यान. आयचो दीस मनशा पुताक पळोवचो बेडसो मेळचो दीस आयचो तुमकां कळिता गे
केद्द ओडले आजाप आज देवान तुमच्या जिणयेंत आमच्या जिणयेंत आज केला. तुमच्या कंच्यात मोगाची थोड्या तांची मोगाची सांतीण या सांत आसता थोड्या दोन्ही सरशी बरशी आसून की पुरो तुमची कंचित मोगाची सांतीण या सांतान या मोरये मायेन करिनातले आजापा पैकी व्हडले आजाप आज तुमच्या जिवितांत जाला. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा देवान तुमकां आनी आमकां ताणें रचल्लो संवसार पळोवंक आनी जियोंक फावो केला. आजच्या की व्हडले आजाप आसले सांगा म्हाका. ताणें रचल्लो संवसार आमचो संवसार न्ही. संवसार म्हणटाना दोन आहात ते इल्ले मागीर पळया. आनी एक संवसार उपकारा पडनातलो कासाक उपकारा पडनातले संवसारा मनशांनी केल्लो तांच्या कर्मावरी तो न्ही. देवान रचल्लो हो संवसार देव कृपेन बरयल्लो आनी जेजूच्या बेसावांनी नेटयल्लो हो संवसार आमकां आनी तुमकां दोळ्यान पळोवंक आनी जिवितांत आज जियोंक फावो केला. आजच्या की व्हडले आजाप आसले सांगा तुमी म्हाका. आनी खंयचे आजापाच्या उपरांत येता. तुजी खंयची पिडा गूण जाले हात गांठ दूख पांय दूख पेंकाट दूख आनी कितें आसल्यार तुवें पयलीं उठाचें न्ही जीव तूं उठोंकूच नासल्यार तुवें गूण जावचें काले कर्माय. आजापां पैकी व्हडले आजाप देखून मनशा पुता पळोवचें म्हळ्यार देवान रचल्ल्या ह्या संवसारांत आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका देवान जियोंक आपयलां. तुमी उगडास दवरीचे हो दीस देवान फावो केला तुमच्या कामा खातीर न्ही तुमच्या बायल्या भुरग्यांची जतन घेवंक तुमचें बिझनेस चलोवन व्हरूंक आनी तुमचे तोट आतां तोटान काम करूंक जायना पावस सुरू जाला आसूं दी तुमच्या तोटांत आनी खंय ऑफिसान काम करूंक न्ही. तें ताचें प्रॉब्लेम न्ही तें तुजें प्रॉब्लेम. आयचो दीस देवान ताच्या संवसारान म्हाका फावो केला. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देवाचें राज हांवें संतोशान मोगान आनी देवाच्या आशिर्वादान जिवें दवरूंक. देवाचें राज आरंभ केल्लें जेजून नाजाल्यार जर तर ह्या संवसारांत देवान रचल्ल्या संवसारांत मनशांनी तांचो यमकोंड आसा करिनातलें जाल्यार जेजून संवसार येवची गरज नातली. जेजून संवसार येवची गरज नातली. मनशांनी ह्या जिवितांत यमकोंड आसा केल्ल्या वरवीं मनशाक ह्या मागून काण गेल्ल्या यमकोंडांत हांव परत ह्या संवसारांत देव कृपेचें जेजूच्या मोगान बरयल्लें आनी पवित्र आत्म्याच्या धेण्यांनी नेटयल्लें संवसार आसा करूंक तुका आनी म्हाका हो दीस आनी हें जिवीत दिलां. त्या देखून तूं कितेंय काम कर. ऑफिसान काम कर तोटान कर घरा भितर कर रांदच्या कुडांत कर कितेंय काम कर कितेंय उलय कितेंय कर. हें उगडें आसतवर तुजे गामान हांगा आसाचें. आज म्हज्या कामांत आज म्हज्या उलोवण्यांत आज म्हज्या संबंधांत आज म्हज्या संपर्कांत आयच्या दिसाच्या म्हज्या मोतीच्या चिंतनांनी आनी काळजाच्या बोगणांत देवाचें राज हांवें जिवें दवरूंक आसा. जेजू ह्या खातीर संवसारांत आयिल्लो मस्त जाणांक आनीकी तकलेक वचना ताणी चिंचे तो आजापा करूंक आयिल्लो ओपारींनी शिकोवंक आयिल्लो आनी काले दोंगरा वयले प्रसंग करूंक आयिल्लो खंडीत जावन न्ही. हे पुरा कितें ताणें केल्लें पळय आजापान जावं दी ओपारींनी शिकोवन जावं दी मेल्ल्यांक जीव केल्लें जावं दी या कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ली जावं दी उद्देश तो न्ही. उद्देश मनशा उगडास दवर. हो संवसार देवान तुजे खातीर रचला. कोण करून घालनाका. कोणेय तुज्या सांगाता आसल्यान तुज्या घरा भितर तुजे संगे जियेतल्यान या तुज्या घरा भायर खंय म्हणी आसल्यान तुज्या संपर्कांत आनी संबंधांत आसल्यान खंय म्हणी ताच्या या तिच्या पिशेपणांत हो देवाचो सोबीत कृपेन बरयल्लो संवसार यमकोंड केलो जाल्यार त्या यमकोंडांत तूं देवाचे मोगाचे सर्ग आसा कर म्हणून हें जिवीत दिलां. तुका यमकोंड आसा करूंक रायट ना हें उडास दवर. निर्भागी मनीस ह्या संवसारांत देवान रचल्या ह्या संवसारांत यमकोंड आसा करचे
पळयत बसताक म्हणटा ते जल्मानातले जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. येत ते कोण आसा करचे एक चूर समाधान ना, संतोष ताच्या पयले ना, दुरां मुख जाल्ली ना, कंप्लेंट मुख जाल्ले ना. पावस आयल्यारी कंप्लेंट, पावस येना जाल्यार कंप्लेंट, वत आयल्यारी दुरां. सावळी आयली, सावळी वत म्हळ्यार हें वत आनी सावळी न्ही. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत थोड्या पटी खली दुरां खरी कंप्लेंट आनी परत मागण्या करतात. कल पिशेपणी आहे, कल पिशेपणी आहे. कोण आसा करन तुवें मागणें केल्यार कोण आसले विसर्ग जायना. देखून मनशा उगडास दवर. देवान ताच्या अपरिमित मोगान संसार ओरसलो. तुका आनी म्हाका या संसारास वरेसदार नेमलो. एकामेका संगी मोगान जियो उपादेश पाटयलो. स्वार्थी आमी मस्तेन जियन उपादेश लागड काडलो. ताका देखताना आका जायना, आका देखताना तिका जायना. काळजांत मनांत बोगणांत चिंतपांत कुसाडायेची चिंतना. तो बरो जाल्यार आका सोसाना, वो बरो जाल्यार तिका सोसाना. कसले पोकोळ मनशा चिंता तुजे, तुका लस कित्याक बोगाना. तुम्ही चिंता. एक पद अपूर्वयेचे म्हणटा मनशा उगडास दवर. मनशा ते पद म्हणून दी म्हणून आसता रावन दी ते गरजेचे न्ही. ये उगडास दवर मनशा. आज तुवें मनशा पुताक बेटा नाही जाल्यार खंय तुज्या जिणयेंत आमचे लागीं नातले आमी दिवंक जाता की. तुम्ही पळया तुज्या लागीं आसचे 500 रुपये, तूं 1000 रुपये दिवंक जाता की. पळय कशें म्हणी कर्ण देवा लागीं हाक बाप घाल मागणें कर्ण. हात वयर करपा हात न्ही, हात वयर पांय वयर करून हात सकयल करून तूं माग. पळय 500 रुपये आसले 1000 दिवंक जाता की ना. आमचे कडेन नातले आमी दिवंक जायना. लाते भाशेन म्हणटात नेमो दात कोद नॉन हाबेत म्हणून. म्हळ्यार तुज्या कडेन नातले तुवें दिवंक जायना. देखून मनशा पुताक भेटचें आयचे दिसा तुवें आनी हांवें म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या चिंतपांत आनी उतरांत, म्हज्या जिवितांत बोगा जायात. त्या दळा मात्र तुज्या जिवितांत मनशा पुताक मेळचें हांव तुका दाखयतां. म्हज्याच जिवितांत हांव आज मनशा पुताक मेळोना तर हांवें तुका काल करचें. तुका हांवें यमकणाच्या वाटेक व्हरचें. मनशाक अजुनी उगडास ना. हे जिवीत आमकां दिला मोगाच्या भावा भयणीनो. आसोन राव, कुशालकायेन राव, सिरियस जायनाका. थोडे जाण सिरियस कोण गोत्ताय वो ते सिमेत्रेच्या वाटेर मोर्न वतात. पळय मोर्न व्हरून पळयलां तुमी सिमेत्रे वताना मोर्न व्हरता सिरियस. त्या वेळा आसूं नजो ते आसल्यार ताका अर्थ ना. आनी एक सिरियस ते आस्पत्रेंत ICU इंटेन्सिव केअर युनिट. जिवितान कुशालकायेन जिये. देवान रचलो संसार म्हळ्यार कुशालकायेन जिये. संतोषान उडी मार. आसन केळोन देवाक अर्घ दी. बरें जावं वायट जावं, सारकें जावं सूख जावं, भलायकी जावं पिडा जावं, ते संसाराच्या नियमा प्रमाणे घडटा आसतना तूं खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हणून पळोवंक गेल्यार तुजी तकली लागाड काडटाय. तुजी मात न्ही, हेरांची तकली कारकार हिराराई करून घालताय. जिविताचे हर एक दिसपट्ट्या जिविताचे संगते देवाच्या कृपेन आनी जेजूच्या आशिर्वादान बरीचे तुवें देखून रेतीर. तर दिसपट्ट्या जिविताचे तुजे सर व दिसपट्ट्या जिविताचे सर संगती तुझे काम, तुझी जबाबदारी, तुझे राटावळी, तुझे बिझनेस, तुझे कितें दिसपट्ट्या जिवितांत आसा जर देवान कृपेन भरचें जाल्यार तुवें घाल रेतीर हेजेर ताणें करचें रेतीर.
ताणे गरीचे देवान तू न्ही जर दीस पडत्या जिविताचे तुझे सर्व संगते दीस पडत्या जिविताचे तुझे सर्व समस्या जावं कष्ट जावं दूख जावं आकांत जावं आणि कितेंय जावं या कितेंय जायना जावं जर जेजूच्या मोगान या आशिर्वादान तुवें बरच्या बदलाक जेजून बरीचे जाल्यार तुवें घालक रेते रे येवचे ताणें करीचे रेते जेजून उडास तुरीचे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बेटोवचे मिसाचे बलिदान हरी एका दिसा आसा मिसाचें बलिदान हप्ते उडायल्या पुरो मस्त पुरो हांवें सांगचें पूण हरी एका दिसा मिसाचें बलिदान थोडे बडे दिसा 2-3 मिसां असतात मोर्न जालें काजार जालें रस्पेर जालें आनी कितें जालें म्हणून त्या देखून दीस पडत्या जिवितान मागणी सकाळची बेटवणी सांजेची मागणी तेर्स ह्यो शनिवाराचे अशें हांगासर देवान फावो केल्ली एक रेतीर अर्ध्या दिसाची आनी विविध तरांचे भक्तीपण देवासपण काल्याक आसा या जिवितांत तूं या जिवितांत देवाची आशिर्वादां वत मनशा तुमचो एक देवाचे आशिर्वाद यू आर ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन दीस वर्ल्ड गोता मस्ताना गोतूच ना ताणें बेसांव म्हळ्यार देवान दिवचे या पिरगजेच्या विगारान दिवचे म्हूण चिंतात ती तूं यू आर ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन दीस वर्ल्ड तुमचो देवाचे आशिर्वाद तुका आशिर्वाद देवान दिवचे न्ही तुमचो देवाचे जेजूचे बेसांव तुवें आतां हेरांक देवाचे बेसांव पाटयचें देखून रेतीर बॅटरी खाली जाल्या चार्ज करची चार्ज ही रिचार्जेबल बॅटरी जायचे ती थोडे चार्ज करून जायनातले बॅटरी जायना ते जायनाका तांकां जाल्यार आमी वरीचे मरणाच्या पेट्यान घाल हे रिचार्जेबल बॅटरी म्हळ्यार तुझ्या जिवितांत देवाच्या कृपेन जेजूच्या मोगान आनी पवित्र आत्म्याच्या उर्बेन तुवें तुकाच भरचें मागीर तो कितें सांगता तेंत तूं करताय मोरयेन सांगाचें म्हणना तो कितें सांगता तें कर म्हणून तूं करताय पूण हें जिवीत तुजें मनशा पुताच्या कतकतीत उर्बेन बरीचे थोड्या जाणांची तकली हांगा दुसऱ्या कडेन थोड्या जाणांची तकली खंय आसा ती पळोवना ती कुर्साक तो देवाकार तो उलयना ते खंय म्हण तोंड उक्तें केलें जाल्यार कुर्सार उमकाडलो आमकां वांच नातली तुमकां न्ही आमकां त्या देखून पळोवचे हांगा तुमकां न्ही दुसऱ्या आमच्या हांवें मोत खंय लुकसाण गी नश्ट गी लाभ गी प्रॉफिट गी लॉस गी इन्कम टॅक्स गी आनी काले गी तातूंत आसात मागीर मनशा पुता भेटचें घालें तुवें मनशा पुता भेटच्या बदला कितलीं जाण दीस पडत्या जिवितांत सैतानाक भेटतात सैतान आसा गी म्हण विचारलें ना म्हळें हांवें ना गी म्हळें आसा म्हळें तूं ना म्हळ्यार आसा म्हणटा तूं आसा म्हळ्यार ना म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सैतानान तुजो सपोर्ट नासतना शेळें शेती करूंक जायना वय की न्ही पळय बेश्टें ताका दुरसोवचें सैतानाक बाप तो खंयचे खबरे की ना तो तुका म्हणटा तूं ताचे गाल आयकताय ताचे म्हळ्यार म्हजें न्ही देवाचें तूं तुका जाय जाल्लें कर खा पिये जेव गंमत मार फाल्यां तूं मरतलोय म्हणटा तूं मरा नाय तो सांगता म्हणून तूं मरा नाय तूं करगोन वेताय जीव आसोनून तूं देखून जबाबदार गरजेचे या जिवितांत देवाची पाट तुवें घेजे तुवें देवाक सांगचें न्ही देवा म्हज्या सांगाता राव कली वय ती ल्हान भुरग्यांनी म्हणना ल्हान भुरग्यां दोतोरनीच्या भुरग्यां पयल्या कुमगाराच्या दोतोरनींत आनी क्रिजमाची जाल्यार दोतोरनी वेळा म्हणना ती हायस्कुलाचे भुरगे तांकां समाते ल्हान भुरगे ते कित्याक म्हळ्यार दूद गांवच्या बालशाक चिकन मटन दिवंक जायना तुका म्हळ्यार 30-40-50 जाल्यार चिकन मटन खावच्या प्रायर तूं त्या बालशा बरी दूद ते बोटलेन घालता एक हें धरतात पळय तें चिवोंक जाय म्हळ्यार खरीच वय ती त्या देखून आतां सकाळ देवाची पाट तुवें घेवची ताका सांगा नाका म्हजें सांगात राव म्हणून ताणें तुवें नाका रावचें नाका म्हळ्यार तुका सोडून वेचें खंय देवान तुका आनी म्हाका सोडून वेचें खंय सांगा काल्या गोत्ते ही व्हडली सूख देवान केल्ली पूण सांगचें पडटा तुमकां ताणें ताचेच सारक्यान आमकां रचलां आनी खंय वचें ताणें आमकां सोडून ताचे सारक्यान आनी स्वरुपान रचून थंय ते राव येताले आनी चड जालें तें तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो पळय एक उतरां ताणें तुजी पार्थ सोडूंक साध्यच ना देवाक साध्य जाल्लें खंयचेंय ना
पूण तुजी पार्थ सोडूंक ताणें जायना. गॉड कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ह्युमन बिंग्स. पूण ह्युमन बिंग्स कॅन रिजेक्ट गॉड, डिनाय गॉड, से दॅट गॉड इज डेड. सांगेत देखून मोयजे काले म्हणटा तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 30 वाक्य सवांत मोयजेन चिंतले देव म्हळ्यार मोयजेन मातने त्या लोकांनी तंत तूं आमच्या कडेन उलय गत पळय पोरना चल्लांत ती मोयजेक म्हणटा ती इज्रायल परजो मोयजेन हाडिल्ली हाच्या कले म्हणटा ते सोडवण्याच्या गांवांक आपूण वरची इज्रायल परजो तूं आमच्या कडेन उलय देवान उलोवचें नाका. कली बूद नातली भास नातली पळया देवाच्या की मोगाळ कोण म्हणी आगी वो मोयजे भारी मोगाळ गे देवा मुखार. मोयजे खंयच्या लेखाक म्हणी आगी देवा मुखार. देखून मोयजेय देवासर शिवताना इल्लो बियानंत वेतलो सोडणो आसोन खेळोन डान्स करून गेल्लो ना. पूण तेंकां आले म्हणटा गो ते सर्वेच पर इतले बे काळजांत आनी मनांत देवा विशीं मनशाक बरयल्या मनशाक पळोवन तो काले म्हणटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 30 वाक्य सर्वेस पोर दयाळ आनी काकुळदार. आदल्या हप्त्याचे वासाप आदल्या हप्त्याचो वांजेल वासाप न्ही पयलें वासाप आदल्या आयताराचे पयलें वासाप सांतिसिम्मा त्रिंदादीच्या आयतारालो आदलो आयतार ते पयलें वासाप. दयाळ आनी काकुळदार म्हळ्यार अर्थ काले दयाळ आनी काकुळदार म्हळ्यार तो तुज्या मोगान तो पिसो जाला देव. आमोर पोल्ले म्हणटात लात्या भाशेन. आमोर पोल्ले म्हळ्यार देव आपल्या मोगांत मनशाक आपलं मोग दाखोवच्यान मनशाक आपलें बोगसाणें दिवच्यान मनशा थंय काकुळदार जावच्यान देव पिसो जाला. मॅड लव ऑफ गॉड म्हणटात ताका. आनी ही भियेतात ताका. हांकां बेकाल्याक गे म्हळ्यार देवाक दिवचो जागो आनी सैतानाक दिला. मागीर तुका देव मात्र न्ही तुका सक्कडी बेंत दिसता. थोड्या जाणां मोर्न कितलें बेन दिसता गो तें मोर्न वर्ण न्ही मोर्न खले बे म्हणना मोर्नाची खबर आयकल्ल्या कुडल्या थोड्या जाणां कली सवय ती देवाच्या राजांत मोर्न जावन आसा. तुजे सरशी देवा म्हणटात मात्र आमच्या काळजांत आनी मनांत दुसऱ्यांता झाडा हांव आसा एक राव म्हाका मात्र येवचें नाका. आनी ती मेल्यार वडना ही मेल्यार वडना म्हणून थोड्या जाणां चिंचे ती मात मरना दोरली मरची म्हणून. आमी कालें करनासा मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी कितें सांगता आनी कितें जावन आसा म्हणलें चॅक करीचे. देखून रेतीर आसची चॅकलिस्ट स्पिरिच्युअल चॅकलिस्ट तूं उडास दवरीचे. आज मनशा पोत आमकां तुमकां बेटोवंक मुखेलपण घेतल्यान हो दीस पावो जाला. आज कोण ज्यूत उठनात म्हळ्यार संवसार सांडला. कोणे आज संवसार सांडला परमनंट टेम्पररी न्ही कोणे संवसार सांडला तांकां अवकाश ना. कितले आमी संतोष पावो जगताय. आज आमचो संतोष कित्याक आसा जगताय देवान आजापां भितर व्हडलें आजाप केला म्हाका. ताणें रचिल्ल्या संवसारांत जियोंक दिला तितलें मात्र न्ही ताणें रचिल्ल्या संवसारांत ताचे आशिर्वाद जावंक म्हाका अवकाश दिला तितलें मात्र न्ही ताणें रचिल्ल्या संवसारांत ताचे आशिर्वाद हेरांक पाठोवंक म्हाका आयचो दीस दिला. 3 संगती बारीच गरजेचे. हर एक दिसा घडटात. थोड्या जाणां चिंते राती न्हिदल्या देखून सकाळीं उठले म्हणून तशें न्ही तशें चिंते नाका. तशें चिंतल्यार आपले लगाड काडले देवाचे रास. देखून मनशा जिवितांत न्हीद जाल्यार तुमी पळया 50 वर्सां आदी म्हाका गोत्ता 50 वर्सां आदी हांव 4 वर्सांचो हांवें पळयलां आमी एक कोळसो उदक हाडचें जाल्यार 1 किलोमिटर चला जालें ते बांयत उदक नातलें म्हणजे ते पयस वसा जालें. एक कोळसो उदक कितले पयसतान हाडीचे आनी ते गाद्यांत ते सवळी बोगडो आनी पुरा घालतना त्या बांयतलें उदक काडचें टांके भरचे टांक्यान पायप मुखान ओडचो आनी घालचें जालें. त्या वेळार कितलो संतोश आहलो गो त्या लोकांक. आज बसल्या कडेन पिंटवेल्यार पुरो नळ बुळ्ळ उदक येता रात आनी ती सकाळी आनी आकाळी सुकाळी आनी आकाळी. कितलो संतोष वाडाचे आहलो तर मनशाचो ना न्ही. आदल्या काळाचे की पास्ट थोडी जाणां आदल्या काळाचे आहले संतोशय आतां ना.
आता कोणा म्हणे सादा एक दोन बालदे उदक काणून 1 किलोमीटर चलोवंक ओ देवा म्हज्या तांकां जीव काडून चलोवंक तो डेणा जायना हांगा न्ही दुसऱ्या कडेन तुमी चिंता कितलो संतोश आसा हांवें आनी एक पळयलां सादारण एक 45 वर्सां आदी हांव त्या 7-8 वर्सांचो ते अंबासिडर कार म्हणून आहलें ते पळयलें म्हज्या गांवांत न्ही म्हज्या गांवांत कोणाडे कारणांतले ओ तिचीन एक कडेन पळयलें तांणी सकाळीं उठून दोगांनी फाटल्यान लोटचें देवूण एरदोरीचे ते नाल्यार चार्ज जायना दोगांनी लोटचे करून कशें म्हणी एक फावटी स्टार्ट करतले आज कार कशें स्टार्ट करता तुमकां तें अंबासिडर कार दोगांनी लोटचें आतां कोणा कडेन आहल्यार तुमकां आसोन तुमची मर्याद काडटात आज कोणा कडेन ना तें लोटचें आज तुवें भितर रिक्षा पयल्यान सेल्फ स्टार्ट ते पुश स्टार्ट आहले न्ही आतां सेल्फ स्टार्ट जाला पूण तुजें हें कित्याक सेल्फ स्टार्ट जावना आज उठिल्ल्या कुठले तुवें आसचें ओटल्यान संतोष पावचे आज उठिल्ल्या कुठले कित्याक आज जापा पैकी ओडले आज जाप घडला हे पुरा काल तुजें सदांची गजाल ताका पुरा घाल त्या देवाची आशिर्वादां तुज्या दीस पडत्या जिविताची बेजार आहे कली बेजार आहे थोडी जाणां चिंता संसार सगळो तुमच्या माथ्यार आहा म्हणून कली बेजार आहे कली कंत कालय आमचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीन कितले मोठवें आमचें जिवीत 4 दिसांचो पळयणारी हांव शाश्वत रावपाक ना संपात तर म्हजी पळयना आवदी रावपाक अवकाश ना कितले खुशी जायची कोत्ता सड्ड दीस गेले उणे दीस उरले वा हे आसा जे थोड्या जाणांक टेन्शन गेल्ले दीस चड जाल्यार म्हणचे ते एक उलय नाका थोड्यान म्हणचे ते एक उलय नाका ते दुसरें काय नाही उलोवंक कली सवय खुशी जायचे आनी उरले दीस उणे म्हणून त्या देखून आनी बेजाराय करूंक टायम ना आनी राग करूंकूय वेळ ना टायम उणे हांगा गेल्ले दीस चड जाले आनी बेजार केला लज तांकां बेजार केल्ल्यांक आनी बेजार जाल्ल्यांक लज देव कृपेन तूं अस्कस जालाय बेजाराय नाही तुका बेजाराय तुका म्हळ्यार तुमकां न्ही तांकां म्हणचे बेजार केल्ल्यांक तुका न्ही जाल्यार रे बेजाराय येना तुका खंत येना तुका राग येना तुका आकार येना देवाच्या सक्तेन तुवें तुका अस्कत केलाय मागीर तुका बेजार येनासतना आनी काल येवची कर्मां जेजूच्या मोगान तुवें तुका आज अस्कत केलाय मागीर मनशा पुता बेडचे गय सत्यानास दुक्रामास कशें जावचें न्ही उडास तोरीचे मनशा रित्या हातांनी आयलो हांव रित स्वेतलो रित्या हातांनी म्हळ्यार काली हातांनी खंय हांगा न्ही हांगा काली हातांनी आयल्या गत हांगा वाट सामान आतां खाली हातांनी म्हळ्यार संवसाराक येताना कशें आयिल्ले आमी संवसाराक आवयच्या पोटांत येताना हे बूट पॅन्ट बूट आनी हें पुरो लोब आनी हें पुरो स्टॉल घालून आयिल्ले आमगे 1.5 किलो नातलें बरका त्याची 3 पावंड म्हळ्यार 1.5 किलो जायना आज कितलो किलो जाला एक एकल्याचे तुमकां न्ही जाल्ल्यांक म्हणचे खाली हातांनी आयिल्लो काल कंप्लेंट थोड्यांची खोले कंप्लेंट दुरसने म्हणटा काल कंप्लेंट तुजी कर्मा येताना तूं खाली हातांत आयलाय चलतलो हांव एक सरंच सांगत कोण दिना मुजे पाटेन झुजोंक थंयसर वकील मेळचो ना चलतलो म्हळ्यार घरा फाटी वेचे चलचे न्ही थंय झाडां हांव आसा एक रस्ते मरणाच्या दिसाचे चलतलो हांव एकलोच जवळीं भुरगीं जल्माले जवळीं भुरगीं समेत एकच फाटी भायर येना 1 मिनट फाटी मुखार जातात पळया तुमी जवळीं जाल्ल्यांक 1 मिनट म्हणी फाटी मुखार जाता एकल्यान तूं आयिल्ले ह्या संवसारांत येताना आनी वेताना एक्सिडेंट जावन दोगूय सांगात मेल्यार हांव पळयलां थोड्या एक्सिडेंटांत बायल आनी पूत नाल्यार घोव बायल पूत मेल्यार एकच पेट्यान घालना 3 इंगड पेटे कोण एक जावंक पुरो रुंद आसता एकल्या निंत आमी येवचे एकल्या निंत आमी वेचे खाली येतात वेचे हांव गेला म्हळ्यार मन पावलो म्हणून म्हाका खबर दिवंक जाता कोण हिंगे दुसऱ्यान दिचे बावड्यान घरा आहल्यान सक्कड एक पोटी जीव गेलो जाल्यार ह्या कुडींत मागीर ही कूड कोणाकी नाका वैगिनेंगी पळया ह्या कुडींत केदाळा जीव आसा कितल्या जाणांक ही कुडींत मोग आसा आकर्शण आसा तुमी पळयलां भायल्या गांवांत आसात आमचे मोगाचे
कुटुंबा खातीर वावर करचे आसात आनी साबार इश्टणे आसा तांणी वर्साक 2 वर्सां एक फावटी येताना केवलो संतोष एक हप्ता पयल्यान आमी राखून रावचे तांच्या येण्या थोडे जाण म्हयना पयले रावतात एअरपोर्ट वचून आपण हाडटात कारण कालें ते कुडीन जिवा तांच्याय कुडीन जिवा तुज्याय कुडीन जिवा खंय म्हणी एका कुडींत आपण हाडच्या येवच्या जीव गेलो जाल्यार दवरतात गी घरा काली परगांवांत आसल्यार राखच्या खातीर एक थोडे दीस दवरतात सोडल्यार निर्जीव कोण नाल्यार दवरतात गी मोला गी निर्जीव कुडी देखून या कुडींत जीव आसो तुजोय न्ही तासो ताणे श्वास पुंकलो उडास दवर मनशा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 उत्पत्ती ग्रंथ म्हळ्यार पोरण्याचो पयल्या बुकाचो 2रो अध्याय वाक्य 7 म्हणटा मोनीस मातयेतावन केल्ल्या मोनीस मेल्ल्या मोड्या बरी आलो म्हळ्यार जीव नातली निर्जीव कोण देवान ताचो श्वास पुंकलो देवान श्वास पुंकलो म्हळ्यार जीव दिलो कोणाचो देवाचो सर्गांतावन जीव आयिल्लो संवसारांतावन कूड आयिल्ली पळया 2 कनेक्ट आसा हांगा आतां जीव आसल्यान हांव बोबो घालना बोमारना हांगा तुमी जीव आसल्यान थंय बसना थोडी आसनात थोडी रडोनी थोडी थंडात पूण कनेक्ट पळया ही कूड सर्गांतावन येवना ताणें धरणीच्या मातयेतावन केली म्हणटा देवान पयली कूड मातयेन केली मागीर पुरा आवयचे त्या मातयेतावन एका मातयेतावन मातयेच्या कुडींतान आनी एक मातयेची कूड आयली आवयच्या गर्भातान आमी आयल्या तशें पूण कनेक्शन पळया जीव सर्गींचो तो जीव सिमेत्रेचे पोंड आटापोंक शकना देखून निर्जीव कूड मनीस मरना तुमी चिंती नाकात तें पिशेपण मनशाक मरण ना मोरची मनशाची कूड डेड बॉडी नॉट डेड पर्सन थोडे जाणां तेंय कळना तांकां डेड बॉडी त्या देखून तेंय सोंड दिवंक थोड्या जाणांक कळलो तांची आक्लास म्हणना ही संवसाराची कूड आहा पळय ही कूड संवसाराची तुजी गे आतां सद्याक तुजी पूण ही कूड तुजी न्ही संवसाराची सद्याक तुजी देखून खुशी पावची न्ही गे सद्याक ही कूड म्हजी ह्या कुडींत सद्याक आसच्या सद्याक म्हळ्यार थोड्या तेंपाक थोड्या वर्सां या चड वर्सां आसून कशें जावन ह्या कुडीन कितलो संतोश पावचे ही पर्मनंट म्हजी न्ही थोड्या आसची ह्या कुडींत हांव खंयच्याय रितीन ह्या कुडीक कश्टार घालिना कश्टार घालचें म्हळ्यार काले ह्या कुडींत हांव रडना कितेंय जावं रडना तूं येताना नगडो आयिल्ले रडोंक घाले हांव कर्माय रडचें घाले दूख पावचें घाले सुरसुरचें घाले येताना काही म्हणी व्हडले पोटले आनी ते थोडे फावटी ट्रान्सफर जाताना पळय ते पदर पावूंक येतात थोडीं जाणां आनी हे ते भरतात तांच्या आपेर गाडयेर भवनांतल्यान भरतात पळय तशें जाल्यार व्हडना आहलें येताना काली येतात आयले वेताना काली येतात वचे नो कंप्लेंट्स नो वरी म्हळ्यार कंत कली कंत लज न्ही गे कंत करतल्यांक तुमकां न्ही कंत करतल्यांक लज देवाच्या कृपेंत आजारपण तुजें तें अस्कत करून घेतलाय तुवें तो तुज्या सांगता आसा पूण तूं ताच्या सांगता नाय जालां तितलेंच देव आमच्या सांगता पर्मनंट म्हळ्यार तांतू सोड दडत ना पूण तूं देवा सांगता नाय देखून तुका अस्कत भोगता देवाच्या सक्तेन जेजूच्या मोगान हें दिसून येता हें आकांत बे कितें जाता कोण ना थोड्या जाणांनी विचारच्या कितें जाता कोण ना म्हळ्यार कांय जायना काल जावचें न्ही मुखार येता आनी कितें आतां कांय जावं ना मुखार कांय जायना न्ही कांय जालें जाल्यार कांय जायना जालें जावचें घालें मागीर आखरेक सांगचें तूं कितें खंत करताय पळय तें जायना कितें जायना पळय जाता पळय तें तुज्यान ससनाक आडोवंक जायना ओगी न्ही पळया नो वरी वेस्ट ऑफ टायम वरी करी हरी वेस्ट ऑफ टायम सक्कडी वेस्ट ह्या जिवितान कोण दूख भोगतात वेस्ट तो दूख भोगच्या वेळार एक पवित्र आत्म्याक उलो करणं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आतां हांव भरता म्हणून तुवें इल्लेशें मुखेलपण घेतलें जाल्यार कितलें अपुरबायेचें जाता आलें
तांकां वेळ ना. थोड्या जाणांचे फोनार कांय इल्ले प्रॉब्लेम जावंक ना तांकां. तांचे थोड्या जाणांक तांची तुमकां न्ही थोड्या जाणां तांची मोगाची इश्ट आनी इश्टिणी आहात. काल इल्ले सुवाले सुकरुंडे जाल्यार आनी फोनार तांच्या कडेन डिस्कस करचें. एका कुड्ड्यान आनी एक कुड्ड्या विचारचें. ते काल म्हणटा पळय पुस्तक एका कुड्ड्यान आनी एका कुड्ड्या सारकें केलो दोगी गुळ पुडक पडन पडटात म्हणून. भास ना बूद ना. काल डिस्कशन थोडी कावन्सिलिंगां वतात. ते सायकियाट्री विशय जाल्यार दुसरे. ह्या जिविताच्या बेजारा कंतीक दुखी कावन्सिलिंग ना खंयचीय गरज ना. कोणाची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सक्तेन तूं आस्कत जालाय. तुवें करून घेतलाय आस्कत. तूं जावं न्हय. कोणी देवाच्या कृपेंत आनी जेजूच्या मोगात अस्कत जायना. ते कशें जावचें. तें जाल्लें जाल्यार आयचो दीस पळोवंक मेळना जालें बाग. आयचो दीस मनशा पुताक बेडसो भाग मेळना जाल्यार कोणूच आयच्या दिसा देवाच्या मोगांत या जेजूच्या कृपेंत अस्कत जावना. पूण तुवें अस्कत करून काणगे केदां कोताय. खंयसर तुजें काळीज दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. पळया पळयत पुस्तकाची उतरां करेक्ट जातात. एका कुड्ड्यान आनी एका कुड्ड्या वाटवर येते. सक्क डिस्कशन एका कुड्ड्यान आनी एका कुड्ड्या करचें न्ही. थोडे फावटी ते कुड्ड्याचो ग्रूप व्हडलो आसता. मिटींग करतात. मिटींग म्हळ्यार ही मिटिंगां न्ही तुमची ती रेग्युलर मिटिंगां न्ही. ही मिटिंगां प्रायवेट मिटिंगां उलोवचें. रेग्युलर मिटींग दुसरी गजाल. ती कामां जायची जाल्यार आमचे दीस पडते राटावळी प्लॅनिंग जाय जाल्यार तें न्ही हांव उलोवचें. दीस पडते जिवितांत तांची खंत तांची बेजाराई तांची दूख तांचे रडणे तांच्या आकांत कोणें आडपांय दिलो कोणें नाका जाल्ले उलयले कोणें मर्याद काडली कोणें मान काडलो कोणें गाळी दिले कोणें नाका जाल्लें केलें कोणें घात केलो कोणें मोस केलो. कली सवय तें खंयचेंय ना मोगाचें ना ह्या जिवितांत. घात करचेंय ना घात जावचेंय ना. मोस म्हणलें ना. तुका कोणेंय मोस केला जाल्यार म्हाका कोण्णें करून हांव राखो ना. एकल्यान म्हणी मोस करीचें म्हणून म्हाका या घात करीचें म्हणून कोण्णें करूं ना. आनी पळय मुखार सांगूंक जायना जावं हांव राखो ना करीचें म्हणून. कोणेंय तुमकां केला जाल्यार येदोळ मोस या घात तुमी लक्की. कित्याक गोताय तो तुमकां मोस केल्लो आनी घात केल्लो आपले केल्लो या केल्ली दादलो या बायल जावन तो तुमकां सांगता देवाच्या सक्तेंत इल्लें घट जायचें तुवें. तूं अस्कत जालें आनी इल्लें घट जा. गोता की तुमकां इवन तुका मोस करतलो आनी घात करतलो तुका देवाचें दूत जावन येता. देवाचो सोडवणदार जावन येता तो. हें शिकाजे ह्या जिवितांत. हें शिकाजे खंयसर यमकोंड आसा थंयसर सर्ग आसा करूंक तुका आनी म्हाका आयचो दीस दिला. मागीर कालाक दिला. सर्ग आसल्या कडेन तुवें कांय करूंक ना. खंय देवाचे मोगाचें बिडार आसा. खंय जेजूच्या मोगांत लोक जियेता. खंयसर पवित्र आत्म्याच्या खतखतीत उर्बेन लोक भरला. तुका कांय काम ना. तुका कांय काम ना. खंयचें मिसावी ना. तुका मिसाविया काम आसचें खंय गोताय. खंयसर लोक देवाच्या सक्तेंत अस्कत जाला म्हण ಎಂತ बेजाराई कंत दूख रडणे तेंते सवा अंतू अस्कत जाला. खंयचेंय कारण जावं आमी हे उडास तरेचे. हांव येताना कसो आसलो येताना कसो आसा हे दोन उडास तोरल्यार एवरीबडी इज इन द प्रॉफीट लायन. तूं येतानाय खाली हातांत वेतानाय खाली हातांत. खाली हातांनी खाली पांय खंय ना. बॉल्सी खाली कोणें घाल्यार जायत नाल्यार तेंय ना. दोनीय खाली हातांत आसतना आतां इल्लें म्हणिना हांगी पळया तुमी. आतां इल्लें म्हणिना हांगी हर एकलो प्रॉफीट लायनार आसा लाभार्थ आसा. मागीर बेजार करतात. देखून हांवें म्हणचें भाग्य आमी ह्या संवसारांत कितली लक्की गोताय आमी. कित्याक गोताय लक्की आमी. देवाचे स्वास जीव आमचे भितर आसा. कितलो संतोष पावचे गोताय. खंय म्हणी ताणें ताचो स्वास फाटीं काडलो जाल्यार खंय म्हणी देवान ताका आमकां दिल्लो जीव फाटीं काडलो जाल्यार तूं हांगा येना थंय येना खंय ना. कांय म्हणी कळटा मेल्ल्या कुडी मुखार तुमी 10 करोड 1 करोड नाका. त्या मनशाक जीव आसतना चिंत्या 1 करोड रुपयाचे आशा आले म्हूण चिंत्या नातिल्ले आसा. तूं आतां 10 करोड व्हरून दवर मेल्ल्या कुडी मुखार आनी सांगळे 10 करोड हाडल्यात काय म्हणून उलयता. जीव ना मागीर सक्कड आसा. आमी पळयचे केदां रे मोरना की सुकोन वचो. मोरनाच्या पेटीर घाल्ल्या निर्जीव कुडी पळयचे. कित्याक म्हळ्यार मनशा पुताक बेडसो अपूर्व असो अवकाश तो म्हज्या लेखार. हेरा वेळार तो अवकाश मेळना. मोरनाची दिसा मोर नासतना मिसा सुकोन वचो. 7 दिसाच्या म्हयन्याच्या गरज ना. ते 7 दिसांनी म्हयन्याचे मीस म्हणना. मोरनाचे जाल्यार वर्साचेच मीस लितुर्जे प्रकार ते म्हणना. ते आसून ते तांणी तांच्या संप्रदाय प्रकार केला. पूण मोरना दिसा पळयचे
निर्जीव कूड पळयचे हें गरज आमकां. त्या दाडा मात्र आमची खंत, बेजाराई, दूख, रडणे आनी आकांत पुरा देंवता. थोडीं जाणां सवाय बुदवंत तांणी काले म्हणचे गोत्या तुवें हें काडीचें, तुज्या मोतींतलें काडीच. तूं काड पळय, हें काडून दाखय म्हाका. तूं हें मोतींत, तुज्या मोतींत आत पळय ती चिंतना, पाड चिंतना, कोटी चिंतना, कोटे चिंत, तुवें काडीचें. तूं काडून दाखय पळय, एक काडून दाखय. लेट गो म्हणटात, म्हणजे कर्म लेट गो आनी सेट फ्री. तशें वचना हेंची भित. काळोख काडूंक जायना. कोटी चिंतना म्हळ्यार काले काळोख, बॅड हॅबिट्स, बॅड थॉट्स, या बॅड 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 म्हणटात पळय काळोख, डार्कनेस. यू कॅनॉट रिमूव डार्कनेस. पळय काळोख काड पळय. काळोख काडीचे म्हणना उजवाड पेटय. काळोख गेलो. काळ कसो एड्रेस ना. एक दिवो पेटय, काळोख गेलो. दिवो बलवय, काळोख पडलो. पळया. आनी काळोख परमनंट. काळोख आसा करीचे म्हणना तुवें, परमनंट आसा. बॉम्ब घाल्यारय काळोख आसा, बॉम्ब घालना जाल्यारय काळोख आसा. पूण उजवाड तुवें आसा करीचे. घडयाळ रावोंक जाता पूण वेळ रावोंक जायना. दिवो पलवेल्यारी पलवता पूण उजवाड पलवोंक जायना. फोट लिपयल्यार लिपता पूण सत लिपोंक जायना. मोग तुवें जाल्यार मोगांत जियेल्यार तिरस्कार मेळना. तिरस्कार मेळना म्हळ्यार तिरस्कार न्ही, ते पोत तशें वता. न्हीच जाल्यार तुका खंयचेंच उणें पडना. देखून वेळ आज म्हज्या सांगाता आसा. तुवें देव आयच्या दिसा मनशा पूत म्हज्या समकार उबो रावला. तो मनशा पूत आसात आमचे खातीर. जेजून आश्चंत आमच्या खातीर. तो पुनर्जीवन जालो जाल्यार या पुनर्जीवन जावच्या पयले मिसांव जाल्यार मनशाच्या मोगान तो पिसो जाल्लो. आमोर पोल्ले उडास दवरा. मॅड लव ऑफ गॉड. त्या मुखांतर तुवें आनी हांवें ताच्या सक्तेंत आनी बळान घट्ट जावच्या. ताका एक म्हणी जेजूक एक म्हणी आकांत आहलें गे. एक म्हणी आकांत जेजूच्या जिवितांतलें सांगा. ताच्या जिवितान जाल्ले 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार ताच्या मातने मोरयेच्या जावन दी, जुजेच्या जावन दी, तांची क्रिस्मसाची गत घाली जाल्या जुजेची आनी मोरयेची. रावोंक जागो ना. भरिल्ल्या गर्भिणे काडून ताणें वेचे कुडां सोदूंक. मागीर आखरी एक्की कूड मेळना. गेलो गोरवांच्या गोटेक. कूड मेळनातले वरी पयशे आहले ताचे कडेन. जर तर जुजेच्या बोळसान पयशे आहले जाल्यार बेतलेहमान ते रिजिस्टर करून गेल्लो. सरकाराच्या कानुना प्रमाणे, चक्रवर्तीच्या कानुना प्रमाणे आपल्या बायलेक बरिल्ल्या गर्भिणेकार रिजिस्टर्ड गेल्ल्या कुठले जर तो गेल्लो जाल्यार आपले तो पयशे आहले जाल्यार बेतलेहमान कितली कुडां आहली, हॉटेलां आहली त्या वेळार. हाच्या कडेन 1 रुपया ना. कित्याक म्हळ्यार जुजेची सवय घालें गोते. जुजे म्हळ्यार मोरयेचो पती जुजे. ताका आयचो दीस देवाचो. आयच्या दिसा देवान ताच्या कृपेन आनी आशिर्वादान कितें म्हाका म्हज्या कामान, सुताराच्या कामान कितें काले म्हणटात हें सांबाळ मेळ्ळा पळय, तातूंत म्हज्यो गरजो सुदारसून उरले पुरो दिवचे. फाल्यां देव आसा. देव आसात नासतना काय म्हणटा. देखून त्या दिसा ताच्या बोळसान कांय ना. पुरो ताणें दिलां. आदल्या दिसाचे वरेक दिवन गेला. आनी कोण दिता ताका धर्माक. जुजे सकटांच्या गरजे पावलो. ताच्या गरजेक पावूंक कोण दिना. देखून गोरवांच्या गोठा गेलो. तुमी चिंती नाका. गोरवांच्या गोठ्यांत जेजू जल्मलो म्हळ्यार देवान तशें फाव केलें म्हणून तें चूक चिंताप तें. शी तशें जर तर देव फाव केलें जाल्यार तो देवगी अमकुळो. आनी थोडे जाणांची चिंताप आसा जेजू कुर्सार मारूंक देवान निर्मिल्लें, देवान योजन केल्लें. कले चिंताप हें यमकुळें चिंताप हें. जेजू कुर्सार मेल्लो ताच्या मिसांवां खातीर. क्रॉस इज द कॉन्सिक्वन्स ऑफ द मिशन ऑफ जिजस. हे आमी आयची मतींत आनी काळजांत रोंबले जाल्यार आज जेजूचे मिसांव हांव आनी तूं. मिसांव म्हळ्यार थोड्या जाणांनी चिंतचे. मिसांव मिशन म्हळ्यार मिटिंगां करची, तोट करचे, इगर्जेंत तोटांनी करचे, कृषी करची आनी बड्याची करमाची तेणे न्ही. ते पुरा मिसांवांक एक आदार मात बायलान. मिसांव एवरी ह्युमन बिईंग इज अ मिशन. तूं देवाचें मिसांव. तूं पयिल्लें देवाचें बेसांव.
उपरांत जेजूचे मिसांव. यू आर ए मिशन ऑफ जीसस ऑर मिशन ऑफ गॉड, नॉट मॅशीन. मिशन मिसांव म्हळ्यार नॉट सर्टन थिंग्स ऑर आयटम्स टू बी डन. नो, मिसांव म्हळ्यार ह्युमन बिईंग, मनीसत बेसांव देवाचे, मनीसत देवाचे मिसांव. कित्याक गोत्ता, ह्या संवसारांत दीस पडत्या जिवितांत सक्कड तुज्या संगतीक दीस पडत्या जिविताच्या संगती देवाची आशिर्वादान भर. देखून रेतीर चार्ज करीचे. रेतीरे येवंक जायना जाल्यार हर एका दिसा सकाळी उठल्या कुठले रिचार्ज युअर सेल्फ विथ द स्पिरीट ऑफ गॉड. पवित्र आत्मो आतां संसार चलोवन आसा. खाली पोवी सभा मात म्हूण चिंती नाका तुमी. पोवी सभा मात न्ही, पेंतकोस्त. पेंतकोस्त म्हळ्यार बापाचो, देव बापाचो आनी देव पुताचो आत्मो, पवित्र आत्मो सगळो संसार चलोवन आसा. खंडीत पोवी सभेक मार्गदर्शक पवित्र आत्मो. पवित्र सभेंत बाप साहेब बी साहेब सक्तांनी पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रकार वचोंक. तो एकलोच तो मार्गदर्शक. आतांचो काळ द स्पिरीट ऑफ लिव्हिंग गॉड, पवित्र आत्म्याच्या काळार आमी आसा. आनी पवित्र आत्मो कालक पटयला पेंतेकोस्त दिसा. हर एका दिसा तुवें आनी हांवें शिरांनी ताच्या कतकतीत उर्बेन आनी बोळान बरी जाय. ती आशा उपजाचे मोगाच्यान. आशा, डिझायर जायचे. थोड्या जाणांनी शिकोवचें आसा, डोंट डिझायर एनीथींग. ओ नो 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 नो, यू मस्ट डिझायर. मस्त आशा आसा जेतून. पयली आशा कालें गोत्ताय, उठल्या कुठले पयले हे न्ही, काले सकाळींची मागणी न्ही, ती मागीर ब्रेकफास्ट ताचे उपरांत. उठल्या कुठले पयले वो दीस आज तुवें पट्टी करीचे. कितल्या जाणांक आयच्या दिसा म्हज्या उलोवण्यान, म्हज्या चिंतपान, म्हज्या बोगणांत आनी म्हज्या कामांत हांवें देवाचे आशिर्वाद पाठोवंक आसा म्हणलें लेख घालीचे. ती लिस्ट आसाची. सगळे तुजे त्या दिसाच्या आकांत वॉश आउट जाले, ब्रेन वॉश जाले. ब्रेन वॉश जावन येतात सगळे आकांत. त्या देखून हांवें म्हळें पळय, काळो का पळय तो काडूंक वचनाका, जायना तें. उजवाड पेटोवन दवर, काळोक नांच. वेन यू लायट द लॅम्प ऑफ युअर लायफ, डार्कनेस काले म्हणटात डिझेपियर्स, मायक जावन वता. त्या देखून हे पुरा काळोख मनशा जिवितांत आसचे पुरा तेंते सवा खारांदाय जावं, इराराय जावं, या आनी खंयच्याय कारणां लागून बेन जावं, बिरान जावन, आकान जावं, आनी खंयचे रितीची खंत या राग हगे जाल्यार जावं, सगळे काळोख मागोन काण गेल्ले. सेल्फ क्रिएटेड मिजरीज म्हणटा ताका. सेल्फ क्रिएटेड तुवेंत आसा गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा देवाच्या सक्तेन आनी बोळान बरसो अवकाश लागाड काडले. देखून हांव विसरूनच गेलो आयज वांजेल आत्तां वाचल्लो. देवाचे राज थंय जेजू म्हणटा तांकां खंय आसा म्हणटाना इगर्जेंत आगी, भायर आगी, हांगा आल्तारीर आगी, ह्या सिमेत्रेंत आगी म्हणल्यार तांचे सवाल तीन. तशें ना, हांगा देवाचे राज खंय आसा तेंचे फारीजेवांनी सवाल केले. ओडल वाचल्लो वांजेल, हांव विसरूनच गेलो, दुसऱ्या कडेन गेल्लो. ताणें म्हळें तें पळय थंय आसा, हांगा आसा म्हळें. ना 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 ना, देवाचे राज तुमचे मदेंत आसा म्हणलो. ते समाज समजून घेवचे. ते लुकान ताचो वांजेल बरयल्लो, आयचो वांजेल लुकास हांवें वाचल्लो. कोयने ग्रीक म्हणून. कोयने ग्रीक आतां ना, ग्रीक भास आसा आतां हे. त्या ग्रीक भाशेंत लुकान वापरलेलो शब्द एन्थोस ह्युमन म्हणून. तशें म्हळ्यार देवाचे राज तुमचे मदें आसा म्हळ्यार तुमचे मदें मात्र न्ही, तुमचे भितर आसा. तुमकां राखून आसा देवाचे राज. देवाचे राज तुमकां मेळोवंक आवंडेवन आसा. कितलो अर्थ आगोत्या त्या शब्दांक. देवाचे राज तुमचे मदें आसा म्हळ्यार तुमचे भितर आसा, तुमकां राखून आसा. तुमी देवाचे राज तुमचें करून घेवंक. देखून सर्गा संसाराचो देव पात्रांनी बांदिल्ल्या तेंपलान न्ही, रक्तमासाच्या कुडीन जियेता. अपोस्तलांचे कृत्यां. अपोस्तल जेजूच्या शिसांचो शर्मो चोरविल्ल्या पवित्र सभेंत
त्या देखून ही रक्त तमासाची कूड देवाचे तेंपल हे कित्याक म्हळ्यार तूं जीव आसा देवाचो केदाळा जीव येता तरी आमी मेल्ल्या कुडीक मानान लेखता कित्याक कितलींशीं वर्सां ह्या कुडींत देवाचें तेंपल जिवें आसलें पूण कितले परजळीत आसले तें परजळीत दवरूंक हें जिवें तेंपल रक्त तमासाची कूड परजळीत दवरूंक न्ही हो दीस दिला आयच्या दिसा तुवें एक मौन केलें जाल्यार 6 दीस इदारे साबळा नुंगा पवदो म्हणटात म्हळ्यार तुवें एक मौन केलें जाल्यार आयच्या दिसा मात न्ही तुज्या म्हज्या जिवितांत उदेल्ल्या हर एका दिसा तुवें मौन केलें जाल्यार हें देवाचें तेंपल हें मात्र न्ही हर एक जीव आसली कूड देवाचें पवित्र आत्म्याचें तेंपल पूण ही कूड म्हजी कूड हेरांचे हांवें कांय करूंक जायना तांकां सोडलें म्हज्या कुडींत आज पवित्र आत्म्याची कृपा परजळीत दवरीचें म्हणलें आशा सकाळीं म्हणलें तुवें व्यक्त केलें जाल्यार तुजें पोट भरून जाता मागीर ब्रेकफास्ट तुका उडास येवचो भूक लागल्या वेळार सक्कड तुज्या मायाक जाता थोडीं जाणां आसात तीं आयच्या दिसानान तीं म्हळ्यार आयच्या दिसा जीव उठल्यान खंयचे सुकोन सक्कड उठल्या बरी ती उठल्यान सुकोन बाय मिस्टेक पूण तांचे मांडो खंय गोते तकली येदोळ जाल्ले ओ देवा म्हज्या येदोळ जाल्ल्यान तातूंत थोडीं जाणां आनी थोडीं जाणां मुखार कितें जाता तातूंत एक मेमरी एक इमॅजिनेशन कल पिशेपण हें वो दीस मनशा पुताक तुवें भेटिल्ल्या भुरग्यांक घ्यावें आनी तुवें देखून फ्रेश थिंकींग जायचें आयच्या दिसा हर एकल्याक तुवें पळयतना ह्यो भाव या भयणी ती कोणी जावं तुजी विरोधी जाल्यार व्हडना तुका एका टायमार कश्टार घालून दूख येयल्ली या रड येयल्ली या मोस केल्ली जाल्यार व्हडना आज खंय म्हणी तांचो उगडास आयलो जाल्यार संतोष पाव देवाक विशेष रितीन अर्घां दी आनी देवाचे आशिर्वाद तांकां पाटय संतोषान पाटय तूं लक्की विन्नर तूं कितें हेरांक आयच्या दिसा देवाचें म्हणलें पाटयताय पळय तें तुकाच पाटी येता तुवें तेंत देव तुका पळोवन दी थोड्या म्हणचे हांव बरें आहा देव पळयतलो देव पळयनासतना देव पळयता तांकां न्ही तुका उपाद्र केल्ल्याक न्ही देव पळयता तुका ताणें उपाद्र केल्ले तुवें खंयच्या रितीन देवाचे आशिर्वाद करून घेतलाय म्हणल्यार देव पळयता आनी चिंतचे देव पळयता तांकां म्हणा ना 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 तशें वचना तशें हें जिवीत वचना देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या भितर आसा ताचे सर्ग ते आसा एक ಪದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರುವ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಮೆರೆಯಬೇಡ ಮೂಡ ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ ದ್ವೇಷ ಎಂಬ ವಿಷವ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಮೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುತವ ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದು ನೋಡ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೇಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ अपूर्वचे हें जिवीत म्हाका जाल्यार भारी खुशी कित्याक गोत्या एक खुशी सड्ड दीस गेले आसचे उणे म्हणून एक स्माईल उडास आयल्यावर एक स्माईल दिते वचे थोड्या दिसाचे काले आसताय म्हणून आसचे एंत टायम उणे आसा म्हणून देखून आनी रडोंक ना वेळ उणे आसा देखून आनी बेजार करूंक कंत करून वेळ पाड करूंक ना डोंट वेस्ट टायम थोड्यान डोंट वेस्ट टायम म्हळ्यार ताणें चिंतचें पट्टांक मारचें न्हिदचें या खबरो उलोवचें म्हणून तें उलया पूण संतोशांत उलय कुशालकायेन डान्स कर नाचोन खेळोन उलय खबरो कांय जायना तूं तेन्ना रागान सिरियस जावन उलयल्यार गेलाय तूं म्हळ्यार खबरो करतलो खबरो आयकतलो न्ही खबरो करतलो कितेंय करताय कुशालकायेन कर कित्याक मोट्टुवें आमचें जिवीत सोबीत न्ही कितें मोट्टुवें आसचें लंब जाल्यार कोणाक इंट्रस्ट जालें तुमी चिंता खंय म्हणी मोर्न नातलें जाल्यार कोणाक जाय अय्यो हांव येवंक तेना हांगा येना खंय येना रे
कितली खुशी गोत्ताय मोरनासल्या हांव हजी एका दिसा उणे म्हळ्यार एक 50 पटी म्हणी मोरणा खातीर आर्गां दिता म्हज्या मरणाक न्ही मोरणा खातीर जस्ट थँक गॉड फॉर डेथ कितली खुशी गोत्ताय मोरनासल्यार वा एक दीस येता ताचे समोर मनशा पुता समोर ह्या जिवितांत तुवें केल्लें सर्ग बांदून व्हरूंक रित्या हातांनी आयलोलो हांव रितो स्वेतलो बरेपण कांय केल्लें तें बांदून व्हरतलो बरेपण म्हळ्यार ह्या जिवितांत आशिर्वादां देवाची मीत नातली लेख आनी मीत नातली आशिर्वादां हर एका दिसा देव घालता गॉड्स ग्रेस म्हणटात पळय देवाची कृपा ताका आरंभी ना अंती ना इट इज लिमिटलेस म्हळ्यार आट्टापूंक जायना ती देवाची कृपा हर एका दिसा देव फाव करता तूं तांतली थोडी घे एक 50 घेतल्यार पुरो तुवें लाखांनी आनी करोडांनी बरयल्ली देवाची आशिर्वादां आनी कृपा हर एका दिसा देव ह्या संवसाराक पाठयता आसतना थोडी घे कालची देवाची कृपा आनी कालची देवाचे बेसांव आज यूज करनाका ती बेळशाली आज ती बेळशाली हे थोड्या जाणांची सवय आसा हांगा ಗೊತ್ತು म्हाका थोड्या कडेन ताणी रांदिल्लें जेवण फ्रिजान दवरचें फाल्यां खावंक म्हणून उठ्ठा ती गॅरंटी करता ना ते जिवें जाल्यार दवरल्यार उरना फ्रिजान जिवें मांस जिवे हे रांदिल्लें दवरचें कली सवय ती ती बेळशाल्लें खावन मागीर तुका कंत हें नासतना बेजाराय जायनासतना मागीर भलायकी कशी सांबाळचें रांदिल्लें जेवण फ्रिजान दवरचें न्ही ते कोणाक पाप कोणी आसल्यार उरलें जाल्यार कोणाक दिवचें त्याच दिसा तांणी खावचें आनी संतोश पावचें तुवें फ्रिजान दवरचें एक भाग मेळनातल्या खातीर कित्याक म्हळ्यार कितें तूं रांदिल्लें फ्रिजान दवरताय पळय तें तुजें न्ही रांदिल्लें न्ही रांदिनातलें फ्रिजान दवरलेलें तुजें न्ही तें न्हीच जाल्यार कोणाक पोटाक ना तांचें वय कितें गे पळया देवान संवसार तुका आनी म्हाका मात्र रचलो देवान संवसार रचलो हर एक अंगा ताचीच कृत्या तोच असो रचना ताच्या एका उतरान ताच्या जाणवायेन संवसार ताणें रचला मनीस प्रकृतेक आयला अंगा 4 दिसांच्या पयणा सगळे नेगार करून आमी दाखोवन आसाव दरबार खली बेजाराय पळय आई एक पद बेजाराय उसारता तेय मंड्याक वचना मस्त जाणांक पद आयकतले आयकनातल्यांक सोडया कितले बेजाराय उसारता पळय 4 दिसांच्या पैणार तेय 4 दिसांच्या संवसारांत म्हणना 4 दिसांच्या पैणा खातीर आमकां केला कितलो संतोष पाटयचे आमी देवाचो ह्या संवसारांत एकामेकाक कितलो संतोष पाटयचे आज मनशां पुता मेळचें म्हळ्यार हेंच तूं केदाळ रे रिचार्जिंग युअर बॅटरी म्हळ्यार नॉट जस्ट प्रेयर खाली मागणें न्ही मागणें सुरवात करचे मागण्यांत ये आयच्या दिसा हांव बेसांव देवाचें जाल्लें जिवें बेसांव जाता म्हणलें मागणें तेंत मागणें आज देवाचें बेसांव हांव सबारांक देवाची बेसांव पाठोवंकात कोणाक फावो न्ही तांकां पयलें ना फावो जाल्ल्यांक तुका कोणाक कळटा हांकां देवाचें बेसांव मेळोन वचो म्हूण तुका बोगलां जाल्यार कोणा थंय तांकां पयलें पाटयचें तुवें तूं देवाच्या कृपेन घट जाताय देवाच्या कृपेन घट जावचें म्हळ्यार कोणाक तुजेर बेजार आहा पळय पयलें देवाची आशिर्वादां आनी बरी भलायकी तांकां पाटयची आस तूं कितें तांकां पाटयताय 1000 वांट्यांनी तुका मेळटा तिचे वता हें देवाची मांडावळ मोगाचें न्हू देवाची मांडावळ वेशीत तितची कोणच्या कारणा खातीर या कोणें तुका तुज्या जिवितांत आकांतान पडोवंक लुकसाणेन पडोवंक नश्टान पडोवंक रडण्यान पडोवंक कारण जालां तांकां आज भरपूर देवाचे आशिर्वाद मेळों आनी की घट्ट ते जावं सगळें तुवें आशेल्लें आनी मागिल्लें बरोन वमतोच्या मापान तुका मेळटा यू आर ए लक्की विन्नर देखून हांवें म्हणलें अशें हें जिवीत चलवता ना जाल्यार तुमी चिंता ता कुर्सारतावन 3 किळान उमकाडला कल एक मोर्ण तें भिरंकूळ मोरणा पैकी भिरंकूळ मोर्ण म्हळ्यार कुर्साचें मोरण ताचें भिरंकूळ खंयचेंय ना आमच्या भारत देशाचे पाशी दिवचे आपले तें भारी इजी तातूंत कळाय ना मेल्लें दुखी काडना एक कटकुट्ट जातात
ती व्हडली शिक्षा म्हळ्यार फाशी दिवची हँगींग हांगा आमच्या भारत देशात. पूण ते कुर्साचे एमकुळ्या पैकी एमकुळें मरण कितले घंटे निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती तावन निमाण्या शुक्राराच्या सकाळी मार्का प्रकार सकाळी आनी एकले प्रकार दनपारा उपरांत कितें जावं आनी एका वांजेलिस्त प्रकार कालें जावन दी लागीं लागीं 26 वरां कोळ एमकुळे तरी त्या एमकोळपणाचे क्रूर पैकी क्रूर मरण कुर्साच्या मरणात तीन केल्यार कसले कितलो तो देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरयल्लो गे म्हळ्यार हांव जाल्यार त्या जाग्यार आसलो जाल्यार कुर्साच्या वाट्याच्या पयल्यान हार्ट अटॅक जावन मरण वेतालो. हार्ट अटॅक जावन कुर्साची वाटी ना खंयची वाटी ना पळय देवाची सकत ताच्या जिवितांत ताणें जेवचेंत जेजून अप्रूप आसलें. तुमी उडास दवरा ते साबत्ताच्या दिसा कणशो म्हणून खातले शीस म्हळ्यार अर्थ घालें तांकां जेवण ना. कठीण बुकेन ओडी येतात तांकां कठीण बुकेन ओडी येतना हाची कलिगत हाका तांचे चड बुकेन ओडी येता तर वो कणशे मोडिना. हाका गरज पडना ती हाका कणशो मोडची गरज पडना. हाचे भितरच आसा जिविताचे झरीचे कणशो. कावले म्हळें ताणें सामार्याचे स्त्रिये तूं तुजें मेळें उदक दी हांव तुका सासणाचें उदक दितां जिविताचें उदक. तिका इसारा पळयता सामार्याच्या स्त्रियेक ती ताका तामाशे करूंक ताका हें करूंक काले म्हणटात ताका टीज करूंक बाई सरल्या तूं जुदेव तुका लज दिसना गे आमच्या सामार्या कडेन उदक सर ते बायले कडेन कित्याक म्हळ्यार सामार्याच्या बायलेचें तोंड पळोवंक ना जुदेव दादल्यान तोंड पळोवंक ना. वो जाय म्हूण गेला त्या बांय काट्यार तुमी चिंतू नाकात वाट सकून गेला म्हणून. वो त्या जाकोबाच्या बाय लागीं जाय म्हणून गेला सामार्याच्या स्त्रियेक मेळोंक म्हणून तूं गेला. हो न्हीच जाल्यार ते व्हडले अपराध जुदेव दादल्यान सामार्याच्या स्त्रियेची सावळी समेत दिसोंक ना. कित्याक म्हळ्यार तितले भिरांकूळ रितीन सामार्याच्या स्त्रियांक जुदेव दादले पळयतले आनी वो तिच्या कडेन उदक मागता. कित्याक म्हळ्यार तूं तुजें मेळें उदक ताका दिशी जाल्यार तो तुका निरंतरी जर ती बरयल्ल्या जिविताचें उदक दिता. पूण तुवें तुजें मेळें उदक ताका दिना जाल्यार ताणें कांय करूंक जायना. तुका जिविताचें उदारीना उदकीना कांय ना तशें वता जिवीत. देखून हांवें म्हळें तूं तुजें आसलें ताका दी तो तुका बरोवन वमताच्या बाबा. देखून हांवें म्हळें ह्या जिवितांत मोगाळ भाव भयणीनो हर एका दिसा उगडास तरेचे वो दीस तिला कितल्या जाणांक जाता तितल्या जाणांक आयच्या दिसा तुमी जेजूच्या मोगान आनी देवाच्या संतोषान बरीचे पयलें तुवें जाय. देखून हांव म्हळें आमचे कडेन नातल्ले आमी हेरांक दिवंक जायना. आमचे देखून रेतीराश्चित्त ह्या उद्देशान हांवें जेजूच्या मोगान बरा जाय पवित्र आत्म्याच्या कतकतीत उर्बेन आसा जे हांवें त्या खातीर रेतीर सगळें भक्तीपण आनी देवाचपण आसचें देवाचें बेसांव जावन जिवें बेसांव जावन उरोंक दुसरो खंयचो उद्देश ना. तुमी नोवेनां धरा थोडीं जाणां सांत आंतोनीची नोवेनां सान लॉरेसाचें नोवेन आनी थोडीं जाणां पयसल्या गांवांत रेतीरे पुरव येतात. खंयचो उद्देश तुमच्या काळजांत आनी मतींत आसूं नजो एकूच उद्देश जेजूचें परजळीत दिर्वें जावन हांवें आसच्या. दुसरे खंयचे संवसारी उद्देश दवरून वेतात जाल्यार तुमी तुमचो वेळ पाड करतात. ती तुमची मोगाची सांत या सांतीण पुनशेत जावं बाजिलिका जावं आनी खंयच्या भाग्यवन जाग्यार जावं ती तुमची मोगाची सांत सांतीण या मोरी माय आसात. आमी तुमी जेजूच्या मोगान फुलां जाय म्हणल्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार ती सांत आनी सांतिणी तांच्या सक्तेन आनी मोगान जावं सामर्थ्यान जावं दुडास दवरा. खंयचो सांती जावं खंयची सांतीण जावं देवाच्या मोगान ती जाल्ली आनी जेजूच्या कृपेन ती जाल्ली. मोरी देवाची माय म्हणून आमी मान करता जाल्यार जेजू खातीर हे उगडास दवरचे आमी. तिणें मोरी जेजूक जल्म दिल्ल्या खातीर तिका देवाची माय न्ही जेजू खातीर. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें जिवीत 100% मोरयेन तिचें करून घेतलें. आपोस्तलांक की जावना देखून आपोस्तलांक देवाचे बापय म्हणलें विरोध मेळना. मोरयेक मात मेळ्ळें मदर ऑफ गॉड. कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण रितीन समजोंक ना. मस्त सांगती तिका समजना मस्त सांगती तेच्या तकलेकी वचना. मस्त सांगती तिणें काळजान दोगोन दवरलें म्हणटा ती दारीची तालवार आनी सिम्यान म्हणटा तिका काल समजलें देवागूत. तरी
समजोन दी समजना जावं वय जावं नाही जावं तिने सगळे जेजूचे जिवेतीचे करून घेतले देखून ती देवाची माय आदी आता आणि सदां सर्वता आमेन. देखून ही मोरी माय आमच्या मोगाच्या सांतांनी सांतिण्या तांची आशा उडास दवरा. तांची आशा आम्ही देवाचे जिवे बेसावून जायचंय आणि हेरांक जेजूच्या मोगाचे आशीर्वाद पाठयचंय. तो उद्देश सोडणं दुसऱ्या खंयच्याय संवसाराक संबंध जाल्ल्या उद्देशा खातीर आमी तांच्या लागीं वेतावन जाल्यार आमी आमकांच अस्कत करून घेता. खंयच्यांत देवाच्या कृपेन आणि जेजूच्या मोगान. मागीर तुज्या जिवितांत तुज्या रडण्याक आखेरत ना, तुझ्या बेजाराक अंतीत ना. देखून हांवें म्हळें ह्या जिविताचे खंयचीच संगत मनशाक रडण्याक कश्टांक दुखाक हाडिना. देर इज नथिंग कॉल्ड डिफिकल्ट सिच्युएशन इन दीस लायफ. नो नो actually there is no problem in this life. Every situation, every problem is a situation, every difficulty is a situation. ते सिच्युएशन ते सन्निवेश आणि संदर्भ असले प्रॉब्लेम तुका जाला जाल्यार तुवें आईच्या दिसा तुज्या जिवितांत उदेल्ल्या दिसा देवाच्या सक्तेन आणि जेजूच्या कृपेन तुवें तुकाच आज घट्ट करून हांवें तुवें मागीर प्रॉब्लेम जायनासतना आनी काले जावचे. थोड्या जाणांक मुक्त जाल्ले ना तांचे समस्ये प्रॉब्लेम्स. थोड्या जाणांक तांचे कश्ट आखेर जाल्लेत ना 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 ते सारकें न्ही, ते सत न्ही, सारकें न्ही न्ही सत न्ही. ते ह्या जिवितांत कितें आसा तें आसा आसल्या बरीत ते आसा सगळ्यांक एकतल्याक. हो संवसार सगळ्यांक एकतल्याक. तुमी चिंता नाका म्हाका आतां बारी बरो संवसार तुका बरो न्ही तशें वचना. सगळ्यांक आमकां जाय जाल्लें इल्लें मेळटा संवसारांत. एकल्याकच जाय जाल्लें पुरा मेळना. तुका जाय जाल्यार बरी संवसार चल्ल्या बरें हांवें खंय वचचें, हांवें खंय वचचें. बरी ह्या गजाली तुका जाय जाल्यार इल्लें जाता ह्या संवसारांत, हाका जाय जाल्यार बरी जाता, हिका जाय जाल्यार बरी जाता. ह्या संवसारांत आसा कितें तें देवान दिलां बगूंक आमकां. नितीन सतान मेजून दिला रे थोडें तुका थोडें ताका थोडें म्हाका. हे बरो उड्यास दवरीचे आनी संतोष पावचे. म्हाका थोडेंच दिलां त्या थोड्यांत हांव आज देवाची विस्नार आशिर्वादां पाठयता. कित्याक म्हळ्यार आमी करचें आसा पळय मोगाच्या भाव भयणीनो हें हांव खालें म्हणटा पळय हें आमी हेरांक करचें कांय ना. थोड्या जाणांनी चिंतूंक पुरो तांणी लेख घालचें थोड्या जाणांनी बरोवन दवरल्या तांणी केल्लीं बरीं कामां. तुमी म्हणे तशें करूंक वचनाका, तुमी करूंक वचनाका. तुवें आनी हांवें कालें बरें करचें. देवाचें निर्मणें देवान फावो केल्यार न्ही तुवें आनी हांवें कालें म्हणी करचें बरें. त्या देखून बरेंपण ताचें देणें. हांव कितें आसा तें ताचें बेसांव. थोड्या जाणांनी चिंतूंक पुरो तांणी कश्ट काडन तांणी मिनात करन तांणी सड्ड वावंट काडन ती हेरांचे वयर आयले म्हणून. तशें न्ही तशें न्ही तशें न्ही तशें न्ही. तांकां तांच्या जिवितांत देवान दिल्ले संतोषाचे आनी जैताचे अवकाश तांणी तांचे करून घेतल्या. थोड्या जाणांनी करून घेवना. तितलेंच कोणें देवान दिल्ले आईच्या दिसाचे कृपे बरीत अवकाश तांचे करून घेतल्यात ती आज संतोषान हांसोन खेळोन फुलोनात. पूण कोणें तेच अवकाश देवान दिल्ले आयच्या दिसा तांचे करून घेवनात आनी देवातून चुकर देवा हें बरें आसा गजाल. हें कशें कोत्ता थोड्या जाणांनी हांवें काय म्हळ्यार ते इल्लें समा सोडोवन सांग. मागीर सांगलें आनी इल्लें सोडोवन सांग. हांवें म्हणचें आखरेक तुका हांव सोणें मात दितां तूं म्हाका म्हणटाय सोणें दिल्यार पावना म्हाका तें तुज्या तोंडान घालन दांतान साबोवन न्यंग 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 साबोवन ऐ कर दी म्हण गलीज न्ही तें. शी आयकताना म्हाका एक गलीज जाता. अनहायजेनीक म्हणटात ताका. गलीज हांवें ती तुका सोणें दिलां साप बरें कर साप म्हाका साबवता. तुका कितें साबोवन जायना. दांतान सापचें सोणें न्हय दांतान सापचें न्हय. सक्तांक एकाच लेखान देवान आशिर्वादा पाठयल्यात. कोणाक चड येना कोणाक उणें येना. पूण कितें देवान पाठयलां
कितें देवाच्या अवकाशा वरवीं हांवें बरें केलां क्रेडीट मस्ट गो टू गॉड नॉट टू यू. जर तर कोणी चिंता देवाच्या कृपेन हांवें करच्या बदलाक हांवें म्हज्या सक्तेन आनी म्हज्या बळान केलें म्हळ्यार पेद्रूची गज जाता. गळगळ्या रडलो तो. काल गळगळ्या रडलो म्हळ्यार पेद्रून स्वप्नांत ती चिंतना जेजून सांगतना 3 पटी तूं नेगार करतलो म्हणटाना तो आनी स्वप्नांत ती चिंतना तो करता म्हण देखून ताणें चॅलेंज केलें. कोण तुज्या खातीर हें सोडल्यार हांव तुजे जीव दिवंक तयार आहा म्हणून. जीव दिवचो मनीस गळगळ्या रडटा. काल गळगळ्या रडलो. पेद्रू ताच्या सक्तेनंत पातयेवन आल्लो. ताच्या सक्तेच्या की 1000 वांट्यान बोळा दीक जेजूची सकत आसा म्हणलें गोत्त ना. केदाळा जेजू ताका पळयलो. जेजून ताका पेद्रू ताच्या सक्तेन आसन हांव ताका वळखच ना म्हणून 3 पोटी नेगार करतना जेजून केदाळा पळयलो. न्ही जाल्यार जेजून पळयल्लो न्ही, पेद्रून जेजू केदाळा पळयलो. तो गळ्ळो रडलो. म्हळ्यार त्या दाळा कडलें ताका आमी मनीस खंयच्याकी उपकारा पडचे न्ही. सक्कट देवाचें, सगळें देवाचें. आमचें म्हणलें कांय ना. देखून संतोष पाव कितें ताणें फावो केलां पळय. संतोष पाव कित्याक म्हळ्यार आमचें म्हणलें कांय ना संवसारा आसा कितें देणे. आमी म्हणटा मात्र पूण तें घडना न्ही गे. घडना न्ही गे. ल्हान ल्हान संगती खातीर कितलीं जाणां तांची तकली पाड करतात. कितलीं जाणां आज फोनार सांगतो इंटरनेटार आनी काय मॉस्किटो नेटार आनी खंयच्यार पुरा कळ्ळें पुरा तांचें म्हळ्यार सोल्युशन मेळचें. सोल्युशन तुज्या भितर आसा. तुका सॉलेस म्हळ्यार हें बुजवण. ह्या सोल्युशन पर्यार तूं बेश्टेंत भायर वचनाका. देवाचे राज तुजे भितर आहा म्हणल्या उपरांत तुज्या जिविताच्या सक्कड संगतीक पर्याय सोल्युशन तुजे भितर आहा. पूण तें सोल्युशन आसच्या जाग्यार तुवें देवाचे कृपेन तुका बरला गे. आणकी थोडीं जाणां ते अंबॅसिडर काराबरींत पुश्टाट तांकां पुश करीचे सकाळीं फुडें उठून. कळली लज संवसार कितलो मुखार गेला. सेल्फ स्टार्ट आतां पुरा सेल्फ स्टार्ट अपूर्वयाची. आनी थोड्या तेंपान पेट्रोल आनी ना करंटी ना सुर्याचे हे सोलार एनर्जी नासतना येवची गाडयो येतले. तशेंच आमी आमचो सेल्फ स्टार्ट जायचे न्ही. आमचो सेल्फ स्टार्ट जायचे न्ही. संतोष पावच्यात जिविताचे सर अडकळी आसली आशिर्वादान घेवच्यान कित्याक सेल्फ स्टार्ट जायना तूं. बरी गजाली. संवसार कितलो आळे आतां कितले पुरा प्रगती आयला. म्हाका भारी खुशी. कित्याक म्हळ्यार जिणयंत आयकनातले हांव आयकलें ल्हानपणांत. हें आतां काले म्हणटा ते पयले एक टॅक्नॉलॉजी म्हणून आसली तांत्रिकता सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी तें आतां हें आसा. ताचे उपरांत टॅक्नॉलॉजी जावन मस्त जालें. मॅकनायझेशन आनी पुरो जालें. मॅशिनायझेशन मॅकनायझेशन. आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलां. कितली खुशी जायची न्ही. तेंय थोड्या जाणांक प्रॉब्लेम जाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. कित्याक म्हळ्यार तुजें नॅचरल इंटेलिजन्स उपकारना म्हणून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला. तुजें नॅचरल इंटेलिजन्स जर देवाच्या कृपेन घट्ट आसा जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुज्या जिविताचें व्हडलें बेसांव. मोबायल पाड न्ही. थोड्या जाणांनी बऱ्या भुरग्यांक आनी थोड्या जाणांक जोर करचे मोबायल यूज करना. मोबायल पाड न्ही. तूं सामान आय देखून मोबायल पाड जाता. कोणी सांगलें मोबायल पाड इंटरनेट पाड वेबसायट पाड. ना 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 ते खंयचेय पाड न्ही. ती पुरा देवाची बेसांवां. पूण तूं देवाचें बेसांव जायना जाल्यार मागीर त्या मोबायलांत तुवें बरें जमचें कशें. बेश्टेंत त्या जीव नातिल्ल्या मांडो नातिल्ल्या तकली नातिल्ल्या मोबायलाक आनी इंटरनेटाक आनी वेबसायटांक आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा ही दुरसातात बस नातिल्ली. ही जर तर दुरसोवची देवा जेजूच्या कृपेन बोरुल्ली फुलुल्ली जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांत तुजें नॅचरल इंटेलिजन्स आनी किल्लें वाडोवन देवाचें राज खाली काळजान आनी मनान मात न्ही तुज्या बोवारी आसा करियात. गोत्तागी खंयचेच तांत्रिकता टॅक्नॉलॉजी पाड न्ही. कोणेय तुमकां खंय म्हणी तरबेतीक आपयलां जाल्यार ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तावन कळलें दुश्परिणाम म्हळ्यार पाड परिणाम आसा. मोबायलांत कळलें पाड परिणाम आसा आनी इंटरनेटांत पाड परिणाम आसा. वचनाकात. खंयचे पाड परिणाम ना. पाड परिणाम हांगा तकलेन हांच्या कट्ट्या भितर. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाची विंसनार देणी जिवी दवरच्या बदलाक नाका जाल्ले पोकळ कोणाचे खबरो कोणाची गजाली दवरल्यार मागीर तुका मोबायलांत खाल बरें पड म्हळ्यार
बेश्टेंत ताका तांत्रिकताक दुरसोवचें. कितली खुशी पावची आज संवसार कितलो मुखार पावला, कितले अपुरबायचे. आनी मुखार फोनान आसतना उलोवंक आसतलें आमकां, म्हळ्यार मोबायल काणयचे म्हणिना असं येवंक पुरो आनी मुखार सांगूंक जायना कशें जाता म्हणून. खुशी पावची न्ही गे इतलो संवसार मुखार येताना. देखून सेल्फ स्टार्ट कंच्यात तुज्या संतोषान. कोले खबर आयकोन दी, खंयची खबर मेळोन दी, मरणाची खबर जावं, लुकसाणेची जावं, नश्टाची जावं आनी गलीज रितीची जावं खबर मेळ्ळी जाल्यार जर तर तूं देवाच्या परजळीत म्हळ्यार जेजूच्या मोगान तुकात बोरलाय जाल्यार सक्कड खबरे तुका लाभाची आनी फायद्याची. न्ही जाल्यार पाड खबर म्हणना, बरी खबर म्हणणी ना, खबर मात आसची. ती कोण देवाच्या कृपेन बरोनात ताणी पाड खबर करची. कोण देवाच्या सक्त्यान बरला सक्कडी फायद्याचे, सक्कडी लाभाचे, सक्कडी मोगाच्यान. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, या तकले तावन जाला सॅटलायट आयकल्यात तुमी. खंय वतात देवा गुत्त हांगा खंय ते खंयच्या चंद्रमा कडेन आनी खंय इंटरनॅशनल स्पेसाक आनी पुरो वतात. ह्या तकले तावन जाल्ले पुरो विमानां आनी हे एटम बॉम्ब. ते एटम बॉम्ब न्ही, एटम बॉम्ब गेले ना, हे कितें बॉम्ब घालते आत पळय एटम बॉम्ब जाल्यार तेच पुराय ह्या तकले तावन जाल्ले मग. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयिल्ले ह्या तकले तावन मग. तर ही तकली कितली देवाच्या सक्तेन आज बराचे आसली ना न्ही. ह्या तकलेन उंता थोडी जाणां कितें बरें कितें वायट, कितें गुड कितें बॅड, कितें रायट कितें रॉंग, कितें आय लायक कितें आय डोंट लायक. तूं हे मनशा पुताक मेळिल्ल्या बरी ना. मनशा पुताची तुका मुखार दर म्हणून रावल्यार मनशा पूत तुका वळख जायना. तुका वळख जायना म्हळ्यार बरला हांगा उपकारा पडनातले शेण. ते उपकारा पडचे शेण जाल्यार म्हणना गोरवांचे. ते कितले अपुरबायचे गोरवांचे शेण. आमी आदीं पळय करना आमी वता सुकून रान जळटले हांव आतां गेल्यार सांगात कोण. पूण हें कित्याक ह्या तकलेन कितलें शेण भरलां आज. देवाच्या कृपेन भरच्या खातीर न्ही ही तकली दिल्ली. जेजूच्या मोगान भरच्या खातीर न्ही हें काळीज देवान दिल्लें. हे काळीज जेजूच्या मोगान भरच्या खातीर दिल्लें देवान. ही तकली पवित्र आत्म्याचे परजळीत टेंपल जावच्या खातीर न्ही ही कूड दिल्ली. कितले तुजे दीस पडटा जिविताची टॅक्नॉलॉजी तांत्रिकता कितल्या अपुरबायेन तुवें आनीक चड देवाच्या सक्तेन बरयत गोताय. ची गुपीत सुवा तो मोसो देव, तो मोसो आसरो. सांगात आमी म्हणया तो मोसो आसरो, तो मोसो राखोना, तो मोची गुपी सुवा, तो मोजो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोदता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोदता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा. तूं मोसो गवळी, तूं मोसो
부순다 또모 지구빛 수와 또모 소대 또모 소고리 또모 소고리 또모 소부쏜다 또모 소부쏜다 또모 지구빛 수와 또모 지구빛 수와 어디서면 또모 소대 또모 소대 또모 소소원다 또모 소소원다 또모 소시건다 또모 소시건다 또모 지거다이 또모 지거다 어디서면 또모 소대 또모 소대 सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोदता सगळ्या सप्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा हांगा आसा हांगा आसा हांगा आसा हांगा आसा मौनपणे धीमेगाने नमस्कार कर समय आराधना करिए मोगाच्या भावा भयणीनो जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो आमी कितले बागी ह्या म्हयन्याचो पयलो शेनवार हो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो आनी एक पवित्र अवकाश आमकां हांगासर ह्या दिसा मेळ्ळा येवच्या शुक्रारा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचे दबाजीक फेस्ताचेर सिता त्या देखून साक्रामेंतांत आजार आसो जेजू ताचें पवित्र काळीज बोगसाणेचें मोगाचें दयाळायेचें काकुळतीचें आनी देवाच्या विस्नार देण्यांनी नेटयल्लें काळीज आज आमचे मुखार उक्तें दवरता साक्रामेंतांत आजार आसो जेजू देवाचें उंचलें वर्तें आनी भोव मोगाचें दिर्वें आमकां आमचे खातीर तो आसा आमचे खातीर तो जियेता आमचे खातीर आनी तो हर एक सर्गींचें बेसांवां पटयता आमचे खातीर देखून ह्या साक्रामेंतांत आजाराच्या देवाच्या उत्तम आनी उंचल्या कृपेन बरयल्ल्या आनी देवाच्या मोगान बरोवन वमतोच्या जेजू मुखार आमचो मान बागोवया आनी आमचो मोग पाटोवया आनी आमच्या जिवितांत तो जेजू आमच्या सर्व जिविताच्या हर एक संगतेनी बरें जावं वायट जावं सोलवणी जावं जैत जावं कश्ट जावं सूख जावं कितेंय जायना जावं या जालें जावं हर एका दीस पडच्या संगतींत तो आमकां देवाचे विस्नार आशिर्वादां पाठोवंक
आमचे मुखार आज हांगासर ताची सर्गींची महिमा परजळंत आसा. देखून आमी सर्व दिंबी गेल्ल्या कडेच परत आमचो विशेष मान आनी वर्तो मोग ताका फाटोवया. एक मानाचे आनी मोगाचे नमस्कार करणं आनी एक संबंध जाले गीत गावन जेजू मोगाच्या जेजू मोगाळ काळजाच्या आमचे काळजी तुज्या काळजा सारकें जावन दी म्हणून आमी आतां गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. सांगात म्हणया जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा सागोरा आराधन तुका. ए सोडून गरा ए सोडून गरा आराधन तुका. ए सोडून गरा ए सोडून गरा आराधन तुका. ओंड्या रुपार तूं लिपोण आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. सांगात म्हणल्या ओंड्या रुपार तूं लिपोण आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय ओवी सांगात तुजो देवूळ आसाय. कुर्पेन कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय ओवी सांगात तुजो देवूळ आसाय. जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ए सोडून गरा आराधन तुका. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण म्हाका दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण तुजे विना कोण म्हाका दुसरो. सोम्या जेजू तूं गोडी बरो तूं आमच्या जिणेचो एक तारो. सोम्या जेजू तूं गोडी बरो तूं आमचे जिणेचो एक तारो. जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका. हात आमी उबारी आनी म्हणया जेजू
दयाळा आराधन तुका कुर्पे सगोरा कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवून गरा ये सोडवून गरा आराधन तुका हालेलुया अरे गांधी म्हणूया हालेलुया 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 बसात देवाचे राज खंय आसा म्हूण फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्लें लुकान बरयल्लो शुभ वार्ता अध्याय 17 वाक्य 20 आनी 1 आनी जेजून तांकां स्पश्ट कळ्ळें निर्भाग्य म्हळ्यार देवाचें राज रक्तमसाच्या कुडींत आसलें तांच्या मुखार आज जेजूची महिमे बरीत खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ली कूड हांगास साक्रामेंताच्या आराधनांत हजर आसा पूण त्या दिसा रक्तमसाची देवाच्या राजाचे हाजरी थंय आसली पूण तांकां वळख जावना वळखी जावना आनी ते गुमानी करूना आनी तांणी मोतीकी व्हरूना देखून जेजून म्हळें देवाचें राज तुमचे भितरच आसा तुमच्या मदें आसा आनी खंयचोय दुबाव आसो नजो मोगाच्या ह्या जिवितान कित्याक म्हळ्यार आज देवाचें राज हांगासर प्रत्यक्ष जालां जाल्यार साक्रामेंतांत हजर आसचो जेजू सर्गींची महिमा पुनर्जीवन जाल्ल्या कुडींत आनी आत्म्यांत हांगासर तो हजर आसा आनी ह्या जिवितान कसलेच दुबाव आसूंक नजो खंयच्याच रितीचे आनी ह्या जिवितांत आमकां कसलेच अडकळी आसूंक नजो संवसारी अडकळी आसा संवसारी अडचणी आसा संवसार म्हणल्या उपरांत संवसाराचे आसात पूण ते सगळे आज साक्रामेंतांत हजर आसचो जेजू तुज्या आनी म्हज्या सहकारान तुज्या आनी म्हज्या कुमकेन म्हज्या जिवितांत तो आज अडकळी आशिल्लें देवाचे आशिर्वाद जावन बदलूंक हांगासर आयला देखून कितलो संतोश पावचे महिमे बरीत सर्गींची कूड पुनर्जीवन जाल्ली आत्मीक कूड घेवन कूड आनी आत्मो घेवन तो आज हांगा आयला आसता ताका आमच्या जिवितांत देवाच्या राजाची परजळीत नेकेत्र आमी जावया आमी भारत देशाची नागरिकां ते थोडे तेंपाक जीव आसता रे भारतान न्ही खंय जीव आसता रे पूण हांगासर देवाच्या राजाची आमी शाश्वीत सांदे देखून हांवें म्हणचें देवाच्या राजाचे आमचे हाजरीक आरंभी ना अंती ना कित्याक म्हळ्यार हो जीव आसा पळय हाका जल्म ना आमच्या कुडी भितर आसच्या जिवाक जल्मी ना मरणी ना कुडीक आसा कित्याक म्हळ्यार संवसारान सगळ्याक एक आखेर म्हणना एक्सपायरी डेट नातले खंयचेय ना संवसारान आमी सूर्यो पळयता तुमी काल चिंतात सूर्यो आनी चंद्र परमनंट म्हणून ना 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 मोळाब ना 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 ती करोडांनी वर्सांची अवधी ताची 450 करोड वर्सां जालीं सूर्याक आनी एक 100-200 करोड वर्सां आसतलीं आमकां टापूंक जायना करोडाची वर्सां तुका सगळी हें टेम्पररीत मोळाब जावं आकाश जावं अंतराळ जावं ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें
सकडी थोड्याच अवधेचे पूण तांची अवधी करोडांनी वर्सां तितलोच व्यत्यास देखून वो जीव जळतो जेजूच्या मोगान जळतो सांबाळूंक साक्रामेंतान आजाराचो जेजू आमकां आज आपयता त्या देखून आमी संतोष पावया जेजूच्या मोगाळ काळजा आमी तुज्या मोगान बरों हांव तुज्या मोगान बरों ही आशा आतां आमी व्यक्त करया ह्या जिवितांत आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर म्हणा जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों म्हणा जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों तुजें समाधान आज मुजें समाधान करन जियोंक फावो केल्ल्याक जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमकां बरों तुजो संतोष म्हज्या जिविताचो संतोष जावन हांवें अनुभव करूंक फावो केल्ल्या जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों तुजी आशिर्वादां हांवें मात्र न्ही म्हज्या मुखान सबाराक पाठोवंक आज तुवें फावो केल्ल्या खातीर जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों तुमी थंयतान बसल्या कडेन व्हडल्यान तुमच्या जिवितान देवान केल्लीं आजापां हांवें पयल्यान तुमकां उडास हाडल्या त्या देखून खंयचेय आजाप उगडास करून सकडी आजाप ह्या जिवितान देवान केल्लें उडास काडून व्हडल्यान तुमचे विनवणी ह्या विनंती साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजू मुखार घालया मागीर आमी इस जाप दिवया बसल्या कडेन व्हडल्यान तुमी मागचें कश्टांत आसल्ल्यांक बुजवण दिवंक फावो केल्ल्याक जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों पिडेंत आसल्ल्यांक तुजें परजळीत भेट दिवच्याक जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमकां बरों प्रायवंतांक आनी हांतुळणार आसल्ल्यांक तुजी सोडवण आनी बुजवण संतोशान पाठोवच्याक जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों आतां तुमचे उले कुडसिया सकडी आमी करचे मोगाच्या भावा भयणीनो पिडेस्तांक करा आनी प्रायवंतांक करा हांतुळणाऱ्याक केला आमी केल्लें आजारवंट्यांनी आमकां मेळटा तें हें देवाचें निर्मणें अशंत हें उगडास तोरीचें मागया आमच्या पयनात आमकां शबीत हें राखून सांबाळ उरच्या संदर्भार जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों आमच्या वावरांत तशेंच दिसपडतो ग्रास सोडूंक प्रामाणीकपणान वावर करूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों कश्ट संकश्टांनी पिडेंत विविध आस्पत्र्यांनी घरांनी कटल्यांनी आसच्या समेस्तांक सांगता निवृत्त ह्या सकां बसत जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमकां बरों आमच्या जिवितान देवाचो उजवाड कितले पटी पाठयला देवान ते उगडास काडया आमच्या बियान जावं आमच्या दुखान जावं आमच्या रडण्यान जावं आमच्या लुकसाणेन जावं आमच्या नश्टान जावं आमच्या जिवितान जाल्ल्या कारांदायेंत या आकांतान जावं उडास काडना आमी संतोष पावचे हांगा आमी सगळीं एकच जाग्यार वची देवाचें राज तुका आनी म्हाका कांय वांटें ना संवसारान वांटे आसात आमकां संवसारान तुजें घर म्हजें घर तुजी कूड म्हजी कूड तुजें बँक अकावंट म्हजें बँक अकावंट देवाच्या राजान तुजें म्हजें कांय ना सक्कड देवाचें जेजूचें आनी सक्कड जेजूचें म्हजें आनी तुजें त्या देखून भोव संतोशान आमी आमचे उले दीस पडत्या जिवितांत तुमच्याच जिणयेंत कितल्या संदर्भार देवान तुमकां राखलां सांबाळलां अवघडांत विघ्न अनवारांत भलायकेची संगती जावं दी दीस पडत्या जिविताक संबंद जाल्ले खंयचेय आकांत्या दुकान जावं देवान तुमकां कोणा मुखांतर सांबाळना उगडास दवरा सक्कड आमकां कुमक केल्ले आमच्या कुमकेक पावल्ले देवाचे दूत ते जावन आसात म्हणलें उगडास दवरनो जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी निरंतरी बगो म्हण मागया म्हणा जेजूच्या मोगाळ काळजा तुज्या मोगान आमी बरों
जेजूच्या मोगाळ कळजा तुझ्या मोगान आम्ही बरो. जेजूच्या मोगाळ कळजा तुझ्या मोगान आम्ही बरो. जेजूच्या मोगाळ कळजा तुझ्या मोगान आम्ही बरो. जेजूच्या मोगाळ कळजा तुझ्या मोगान आम्ही काम बरो. कितले बॉक्साणे काकुळत देवाची उडास दवरा. तुमकां आमकां मात्र उडास आमची बदकां. ताका उडास ना. ताका उडास असल्यार ताणें साक्रामेंतांत आदार जावंक जायना. हें गोताय तुमकां. तांकां थोड्या जाणांक तांची पदकां न्ही उरिल्ल्यांची पदकां उडासात. तुमकां न्ही थोड्या जाणांक. पूण हाका खंयचेय उडास ना. कित्याक म्हळ्यार वो आयला तुमची पदकां पळोवंक न्ही तुमच्या पदकाचे लेख धरून ते ताचें काम न्ही. तो आयला सर्गी तुमकां जाकोन आसा. देवाचें काकुळतीचें बोगसाणेचें दयाळायेचें आनी मोवळायेचें काळीज जेजूचें पवित्र काळीज तुमकां राखून आसा. तुमच्या दिसपडत्या जिवितांत म्हूण बरी खबर दिवंक तो आयला. कितलो संतोष आमी पावचे. डल्ल दिसतात तुमी. ह्या वेळार डल्ल दिसल्यार देवाच्या राजाचे ना. भारताचे नागरीक जावन डल्ल जाल्यार समजता म्हाका. पूण देवाच्या राजाचे नागरीक दुबळे ना ग्रेस्ती ना मोठोय ना बारीक ना पिडेस्ती ना पिडानातलोय ना भाग्यवंती ना पत्की ना सकडी सकटांतय जक्कड देवाचें जेजूचें आसचें आमचें. हें दीस पडटे जिवितांत उडास काडीचें मोगाच्या भाव भयणीनो. ते जाल्यार सगळे उगडास आसात पळय. आमकां मरण पावल्ल्यांचे उगडास येतात आनी कोणें उपाद्री केल्ल्यांचे उगडास येतात आनी कोणें बरें केल्ल्यांचे उगडास येतात. ते सगळे उगडास येताना हे उगडास दवरचे आमी जेजूचें पवित्र काळीज ताच्या कतकतीत मोगान आनी बोगसाणेन म्हज्या खातीर भरलां. देखून हांवें जेजूच्या पवित्र काळजा तुज्या बोगसाणेंत आनी तुज्या मोगांत आनी काकुळतींत हांवी वांटेली जाता. I want to involve myself with your love, forgiveness and kindness. त्या दाळा सगळे मरण पावल्ल्यांचे उगडास तुका रडोंक करिना. थोड्या जाणांक मरण पावल्ल्यांचो उगडास येताना रडोंक येता. जीव आसतना दुसरी गजाल. मरण पावल्यार मस्त उडास येता रडोंक येता. आनी थोड्या जाणांक कोणें तांकां कश्टार गेल्लें दुकान गेल्लें तेंय रडोंक येता. राग येता. रडोंक येना राग येना. आनी थोड्यांक कोणेंय बरें केलें जाल्यार पळोवन संतोष पावता. सकड उगडास आज जेजू बगलेक दवरन आमचो उगडास दवरून तो आयला. आमकां तो ताच्या काळजांत आनी मनांत परमनंट जागो दिवंक आयला. देखून कितलो संतोष पावचे. उबे रावया मोगाच्या भाव भयणीनो. तुजो हांव मोग करता. तुज्या पांयां तळा हांव रावतां. तुज्या वाटेन हांव चलतां. तुजे संगी हांव गायतां. तुजें जिवीत म्हजें जिवीत तुजें जिवीत म्हजें जिवीत करून घेता. संतोशांत आमी उबे रावन गावया. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचोना. तुज्या पांयां तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचोना. अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्गां दिता जेजू. तुका हांव अर्गां दिता. आतां आनी सदां
तुझ्या पायांतळा तोलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव रायतलो हांव फाटी सरचोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव रायतलो हांव फाटी सरचोना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेसू तुझी हांव सेवा करता आता नी सदा तुझ्या पायांतळा तोलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव रायतलो हांव फाटी सरचोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव रायतलो हांव फाटी सरचोना Alleluia, 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 Alleluia. साईबा बोगस कितले सिरियस आसात तुम्ही भारताचे नागरिक जावन सिरियस असल्यावर ना हांगा तितले सिरियस जाल्यार घरा गेल्ल्या उपरांत कळली परिस्थिती सिरियसनेस ह्या जिवितांत असल्या कुठले देवाची महिमे बरीत हाजरे आमी लगाड काडटा हे उडास तोरीचे संतोषांत आसा जे तुजो संतोष उमाळ जे कितलो एक स्माईल आसा जे तोंडांत हालेलुया म्हणटा म्हळ्यार अर्थ कालें संतोषान आसा जे आमी हांगा देवाच्या राजान जर तर आमी संतोषान नातल्यार आमच्या राजाक घरा भितर इकतना कशें जायत हांव देखूनच पळोवन रावलो साक्रामेंतांत आजार आसो जेजू सदांच संतोषान जियेया कित्याक तो आमचे सांगता आसा इमॅन्युएल देव आमचे सांगता सिरियस रावंक न्ही सिरियस कामाच्या वेळार सिरियस रावंक ना ह्या जिवितांत आतां कळ्ळें कामां आमकां खंयचें काम ना ह्या जिवितांत आसोन आसा जे संतोषांत आसा जे कुडी आत्म्या शिरांनी लाफ्टर म्हळ्यार फायनली ट्रिनिटी म्हळ्यार कालें बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा म्हळ्यार चिर्कुम इन सश्यो म्हणटात चिर्कुम इन सश्यो म्हळ्यार लाटिनांत लाफ्टर आसो आसासो आसांचो परजळ सोर्गींचो आसांचो परजळ लाफ्टर गॉड इज फायनली लाफ्टर कित्याक म्हळ्यार संतोष आसो उमाळे उल्हास हे मात्र ह्या जिवितांत खरेंच सोम्याची हाजरी शिरांनी भरता आनी सगळे जिविताचे काळोखो सर्गींच्या परजळींत परजळींत उजवाडान भरता देखून मोगा बगाळ बाबणीन दिंबी घालया साक्रामेंतांत आजार आसो जेजू डू बी प्लेफूल इन लायफ नॉट बी सिरियस प्लेफूल कित्याक म्हळ्यार साक्रामेंतांत आजार आसो जेजू ताची आशिर्वादां पाठयता सोम्या जेजू सर्गींच्या परजळेत उजवाडा हांगासर आसा तुजी मोगाची तुज्या कुरपेन नेटयल्ली आनी तुज्या
देण्यानी बरल्ली ही भावा भयणी आमच्या जिवितांत आसो दीस पडते उमाळून दे हर एक आमच्या जिवितांत आणि बघचे आठे विटे कष्ट वळवळे रडणे दगदवणी खरांदाई हिराराई तेंते सवा दोषी उपाद्र आकांत खंत भे खाऊजणी सांगताच राग हगे मोसर गर्व हांकार हे सगळे आज साक्रामेंतान सर्गींचे महिमे बरीत उजवाडाच्या सक्तेन आणि बोळान सगळे सोडवणदारा सर्गींच्या आणि संसाराच्या कुरपे सागोरा या आमच्या भाव भयणीच्या काळजांत आणि मनांत आणि त्यांच्या जिवितांत तुझे परजळीत उजवाड फांकोन सगळ्यांचे जिविताचे काळोखो निरंतरी तुझ्या उजवाडांत तुझ्या सर्गींच्या बोळांत आणि सक्तेन बरोन ही भाव भयणी हर एका दिसाचे हर एक घडये तुझ्या विशेष परजळीत उजवाडांत समेस्तांक तांच्या जिवितांत आसोन जियोंक संतोषान मुख जिवितांत जियोंक मोगान तांचें काम दीस पडतें करूंक आनी तशेंच कुशालकायेन दीस पडत्या जिविताच्या सर संगती खातीर तुका अर्घ दिवन तुजो उपकार बावडून जियोंक तांकां तुजे आदार दी बेसांव पटे आनी तुज्या सक्तेन आनी मोगान बर आमेन. आतां साक्रमेंतांत आंतरराष्ट्रीय जेजूचे पवित्र आशिर्वाद घेवंक आमी आशेवया लालेवया. Idia voda sacramenta sestang naman karuya kuvila karupa boga navioriti adarya salvon vecha Christian Bartace Boltivia Zase Bapa Tășe sputa Ura sari stutisa Potvi mai masă sna Ika stăria Însita Tu carogancia spirita Samasami Navata Amen. ये देवा या पवित्र महिमे भरीत सक्रामेंता काल तुझ्या जिविताचे परजळीत दिरवे जावन आमी जियोंक कुडींत आनी आत्म्यान सदांच तुझ्या कृपेंत आनी मोगांत वाडोवन या जिविताचे दिसपडत्या जिणयेक संबंध जाल्ले सर्व काळोख बेजारायेचे काळोख आत्मानाचे काळोख निंदेचे काळोख आक्लासाचे काळोख बियाचे काळोख विविध तेंते सवा खरांदाय आनी इरारायेन बरल्ले सर्व या जिविताचे काळो तुझ्या परजळीत उजवाडाच्या सक्तेन आनी बोळान एक परजळीत दिरवें जावन तुजें सदां जियोव आमकां सोमेस्तांक तुजो आदार पाटय जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.
घेवपाक आर्गां जावन मिसां भेटयल्यांत. जूड रिबेरो पियूस नगर, रोशन डिसोजा अर्वा, मंगला डी अल्मेडा अर्वा, जोविटा डायस कलमाडी, शेल्डन डिसोजा उद्यावर, आयरिन लोबो किन्निगोळी, प्रतीक्षा पर्ल ब्रायन डिसोजा राणीपुरा, जेसिंता मोनिस कोप्पा, पौल रोड्रिगस आनी कुटाम हिरेबैल, शरोन जिनेल पायस कारकळा, वनिता डिसिल्वा आनी कुटाम उडपी, क्लेनविल बर्बोजा उडपी, स्टॅलिन डिसोजा इस्रायल, फियोना फुटाडो कल्याणपूर, आगस्टीन विनिफ्रो डिसोजा आनी कुटाम उडपी, फ्रांसीस सिक्वेरा शिरवा, पॅट्रिक मिशेल रॉड्रिगस कुवेट, ग्रेसी कोरडा कक्कुंजे, जूड कोरेया आनी कुटाम कुलशेखर, फेथ पिरेरा तोट्टम, क्विनी आनी जगदीशा उडपी, फ्लाविया आर्थर डी अल्मेडा बर्कूर, रूपा डिसोजा इंग्लंड, राजेश फर्नांडीस कलमाडी, मेल्विन किरण क्रास्ता बेळा, मार्क डी अल्मेडा नरंपाडी, जुलियाना क्रास्ता नरंपाडी, प्रीतम आनी शरोल डी अल्मेडा नरंपाडी, रेनिटा रोविटा डिसोजा पेरंपल्ली, डिवायन डी अल्मेडा संतेकट्टे ताचो आज बर्थडे. तशेंच त्या सवांचे मिसां ह्या परी आसात. विन्सेंट क्रास्ता विन्सेंट प्रकाश डिसोजा हिरगान बरी भलायकी मेळोवंक, प्रदीप डिसोजा पुत्तूर बरें काम मेळोवंक, नितेश कुमार डिसोजा वरकाडी प्रत्येक त्या सवां खातीर, रोजिना नोरेना पांबूर बऱ्या भलायके खातीर, एवलीन मतायस पांबूर बऱ्या भलायके खातीर, पावल बर्तेलोमियो मुंबई प्रत्येक त्या सवां खातीर, जेडन नोरोना पांबूर प्रत्येक त्या सवां खातीर, इनास गोन्साल्वीस होन्नावर बरी भलायकी मेळोवंक, रिया आनी कार्मेन क्वाड्रस बरी भलायकी मेळोवंक, जनिशा कुटिंबो पांबूर प्रत्येक त्या सवां खातीर, अनिशा मतायस पांबूर प्रत्येक त्या सवां खातीर, आल्विन रेशमा फुटाडो पेरंपल्ली, लाजरस आनी अंकिता नोरोना कुमटा, अजित आनी आशा अल्मेडा अमेरिका, चार्ल्स सल्दाना उडपी. तशेंच देवादीन मेरी टेल्लिस मीस दिला लिली डिसोजा पुत्तूर, हेनरी डिसोजा मीस दिला मौरिस डिसोजा इंद्राळी, देवादीन राजेश गोन्साल्वीस मीस दिला सिंथिया ओलिवेरा ब्रह्मावर, देवादीन लिली मस्करेनस आनी शाबी डिसोजा मीस दिला मार्गरेट डिसोजा बारकूर, देवादीन मोंतू ग्रेगोरी रोड्रिगस आनी आलिस लुईस मीस दिला सीमा लुईस बैंदूर, देवादीन मोनिका पिंटो मीस दिला आशा मोंतेरो कलमाडी, देवादीन तेरेजा आनी सेबेस्टियन फर्नांडीस मीस दिला एडविन विडा मिरांडा कलमाडी, देवादीन एलियास आनी हेलेन डायस मीस दिला फ्लोरीन आनी जोसेफ लवीस बारकूर, देवादीन मेरी डिसोजा मीस दिला फ्रांसीस डिसोजा उडपी, देवादीन स्टेफन कस्टेलिनो मीस दिला क्लेरा कस्टेलिनो उडपी, देवादीन घरच्या आल्माक मीस दिला ज्योती फेर्नांडीस किरें, देवादीन घरच्या आल्माक मीस दिला सिलेस्टीन पिंटो मुकामर, देवादीन बोनिफास लोबो मीस दिला जेसिंता फेर्नांडीस शिरवा. त्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता, पतात आमचे सोम्या मिरता, ओडा मोगान तुका लगता. सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सर्व जावन आसा, तुझ्या आदाराचे सोम्या पातीव आसा, भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या. सर्वेस बऱ्या देवा तुजो आदार म्हाका, कालच्या कालसान मंदिराक तुझ्या येता, सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता, पातात आमचे सोम्या मिरता, ओडा मोडान तुका लगता. चे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो, त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. भयणीनो आनी भावानो, साम पौलोन तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्राचें वाचप आज आमी आयकता. पयिल्लें वाचप अपूर्वचे कळवणी. कसली कळवणी गोताय? देवाचें उतार सुकाळी आनी आकाळी गाजय. गाजय म्हळ्यार गाजय न्हय, जिरय, डायजेस्ट. कितलेंय बरें जेवण जावं, तुका जिरो ना जाल्यार तूं पिडेस्त जाताय, पिडेस्त जाताय. कितलें बरें जेवण जाल्यार म्हणना जिराचें. देखून देवाचें उतार जिरोवचें काम म्हजें. देवाचें उतार वाचतना, आयकतना, नियाळ करतना आनी देवाच्या उतराचो विवर आयकोंक मेळटना देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत जिरोवचो वेळ लागीं पावला म्हूण संतोष पावया आनी देवाक अर्गां दिवया. जिरयल्लें देवाचें उतार आमच्या जिवितांत सदांच सुखान आसतना जेजूच्या मोगान, देवाच्या आशिर्वादान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपे देण्याचें जिवीत आमकां जियोवंक आदार जाता. म्हणलें सदांच संतोषान आनी संभ्रमान आमच्या उगडासा काडया. साबार पोवटी देवाचें उतार आयकून सोडलें, नियाळ करून तें सोडलें, वाचून तशें सोडलें आनी विवर आयकून तितल्यारच मुग्धालें, जिरोवना. जिरय, देवाचें उतार जिरय नातले संदर्भ उगडास काडन देवा लागचें बोगसणें मागया. हांव पदकी सर्पदिता देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो मुसोगण्या उसल सांगता. मनान चिंतन तोंडान असल वायट धर आनी बरें सोड. हांवें सैती पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बस घेवन सदांच मरी सगळ्यांक दिता आनी भोगता. आनी तुमकां मंगळ भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या बऱ्या देवा लागीं अनधिकृत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देवू आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकुत, सोमिया काकुत, Krista काकुत, Krista काकुत, सोमिया काकुत, सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत औंकवार मरियेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशें तिका तुवें कृपेन भरले तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस आदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ भावा, देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची झडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा.
सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेश्टोवन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवंक काळ येतलो. तोवळ आपणाच्या वडण्यांक लबदोन कान खुशी करतेल्या शिकवणदाराक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते भेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सोर संगतींनी जागृत राव. कश्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावर. तुजें मणयारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवणपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी तो निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक आत्रेगोन आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. देवाचे उतार्ये. देवाची वडोवपार. मुझे वोन तुझे नीतिवंतपण परगतले सोम्या. मुझे वोन तुझे नीतिवंतपण परगतले मुझे जिबेर तुझी स्तुती शिवाय दुसरे ना. दीस रात तुझी महिमा वर्णित आसा. हांव आतां उतार प्रायेसो म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण म्हजें विरोण गेलें म्हूण म्हाका सांडिनाका. मुझे पों तुझे नीतिवंतपण परगतले सोम्या. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें वांट तुझे नीतिवंतपण गाजयतले. वय तुझे सडवणेचें कृत्यान दिसभर वर्णितले. मुझे वांट तुझे नीतिवंतपण परगतले सोम्या. सर्वेस्परा तुझ्या अद्भुत कार्यांचो उगडास काडतलो आनी तुझे एकल्याचें नीतिवंतपण परगटतलो. देवा म्हजे भुरगे प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव अजून पर्यंत तुजी महत् कार्यां वर्णीत आसा. मुझे पों तुझे नीतिवंतपण परगटले सोम्या. मुझे पों तुझे नीतिवंतपण परगटले सोम्या. सकड आमी उबी रावया आनी उद्गार आमी संगत मेळून गायन केलें. Alleluia. 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 Alleluia.
आपूण दुर्बळी मनशान आसात ती माखी कित्याक सर्गीचे राज्य खरेंच ताचें Alleluia 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 सर्वेस्परू तुमचे सव्या असो तुमच्या सोयास मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू तेदवा आपले शिकवणेंत जेजू लोकां जम्याक सांगा लागलो शास्त्र्यांची सत्राय घेया पांयांगोळ नेसून भोवंक पेंटे सालांत सक्टांचो सालाम जोडूंक सिनागोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी लांब लांब मागणी कर्ण ते विधवींची घरां गिळतात तांकां मेळटली कठीण केस्त उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसोवन आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो तें जेजू पळयोव नासलो साबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली तिणें तांब्याचे 2 पैसे काणीक घाले तो वळो आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें हांव तुमकां सांगतां हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्टांपरा सड्ड ह्या दुर्बळे विधवीन घाले कित्याक हेरां सक्टांनी आपले ग्रेस्त कायेंत बरोवन उरल्ल्यांतले घाले पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस तांतूं घाली देवाचे उतार हे अगणी तुका क्रिस्त दुर्बळी आमची चेणी तुवेंच दिलेली सनेणी घेवून आयल्या काळतेपणी नेतळ निर्मळ मोणी जेसू आमच्या सौम्या समकी समल्याव तुजे लागी मानून घे ओपूण घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पितांव तुका ओंड्या वायना सवे घे तूं आमकां पर आमचें जिवी मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पितांव तुका ओंड्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवी मोगान तुज्या म्हज्या भावा भयणी म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक
सर्गींच्या बाप्पा तुझ्या पुताचे आवयक आईचे दिसा मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पसोती देणी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवन दिसान दीस आदीक आमी बरो म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराकय उबरता सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिनवासुया वयशी आमी करू पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत हांव कुंवार मरयेचो आमी आज उगडास करता तिचे दिन वचनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाकणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाक कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबा संतोषान तुका वाखणता सर्गाय तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता Povi dălbaran so सर्वेस पोतो सगळी संसार बळा तुझ्या वैभवान ओन सगळी तुका जयच सर्वेस पोराचे नावी घेता ताकाचे ओन सगळी तुका जयच बाप्पा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परे जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा
बावर्तसो गुट पर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावणे तोवे आमकां सोडला सोमिया संसाराच्या सोडवणगार आमची सोडवण बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवंत बापा लसली आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सदर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तांचे तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समयस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा समयस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिय देवाचे माये संगती भगवंत सुजातीचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगतात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून आमकां पवित्र आत्म्यान बरोवन आपल्या बापाची भुरगीं केली वस्तू मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घालता तें प्रार्थना एकवटी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी कशी सकाळ सकाळ तशी संवसारांत जावं आमचो दिसतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेली आमची तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताणें बरोवन नाका पूण वायट तूं आमकां निवळ सर वायटांतले आमकां निवास सर्वेस्परा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी साकोन घेयात आनी पळयात सोमी जेजू कितलो मोवाळ गोड ताका घेवन दोशी जातात ती सुभागी सोम्या तुवें देवाची बाग म्हाका पवना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली माणसांको
192 192. आमचे आत्मे ताणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या, जेसू तुका सेवच्या काळजांत पडत्रेगार राखून आसा. मुजेशी येता तो que dispoque sona makasma tato que distane sona Jesu tuja putra prakar जीवच्या आशीर्वाद. आमचे आत्मे ताणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या, जेसू तुका सेवच्या काळजांत पडत्रेगार राखून आसा. उडो तोवे मोडलो मासांतो बदलो काळजिंग तोंडागारो रग जायशी केलो जिविताचो उडो जालो Salveto Dio. आमचे आत्मे ताणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या, जेसू तुका सेवच्या काळजांत पडत्रेगार राखून आसा. सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत अंकवार मरियेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितेल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भोगतां सांगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस पोरू तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे ओडुकार. मानाची वाद फादर कॅन्युट्या तावन घे जाय म्हूण समज उपकार मागता. रोनन जोस्फर डिसोजा स्कॉटलंड, मंगळा आनी रोशन डिसोजा आर्वा, Agustin D'Souza Urva, Darren was Santekatte, Jude Correa आणि कुटाम कुलशेखर, लिरल शेन फर्नांडिस बांदूर, जसिंता डिसोजा तोट्टम, अनिश आणि लोरिटा डिसोजा संतेकट्टे.
माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर ये बो नितळी अंकुवारी बो भाग्यवंत्रिंदा दिन जेजूची बो निर्मळ आवय जावंको ससंतान तुका विंचून काडले देव पुताक तू गर्भी समोरचे वेळे तुका बगल्या अधिक वर्त्या आनंदाचो उगडास करो तू म्हाका फोवो कर म्हज्या मागणेचे उरपेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंको दुखी चड वाडवंको हांव भोव चड अतिरिक्ता ए दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार हे म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचेर बरवसन आनी तुझ्या बळवंत ससायेच्या आदारार होंदोन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परता हे म्हज्या गरजेंत म्हजे पसत विनाती कर देवाची बगीवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हणाशी कर पूण ह्या नव्यान हांव तुजे लागीं परतून मागता बापोय आनी भुरग्यां मदें मनस्ताप आनी राग पयसरून समाधानेन आनी मोगान जियोंको एकल्याक न्हिदेच्या गुळयांत हांव सुडका मेळोंको कॅनडांत शिकाप मेळोंको पांयांच्या ताळवेची दूख गूण जावंको घर बऱ्या मोलाक विकून वेगीनच विजा मेळोवंक कुटुंबान शांत समाधान आनी बरी भलायकी मेळोवंक आमल पिवणें सोडूंक शिरांची पिडा गूण जावंक युरिनल इन्फेक्शनां तावन गूण जावंक आनी आर्थरायटीस तावन गूण जावंक नवें घर बांदूंक तांक मेळच्या जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बेगीनच जावंक बरी सैरीक मेळोंक आनी बेगीनच काजार जावंक नर्सींग परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोन पास जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोंक बरें काम मेळोंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक MBA परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोन पास जावंक भुरग्यांचें शिकप बऱ्यान जावंक आनी बरें स्वंत घर जावंक दीस पडतो ग्रास मेळोंक बँकाचें रीण बेगीनच फारीक जावंक आनी घर जगो कसलेच अडकळ नासतना विकून वचोंक सर वायटा विघ्नांतले आनी अनवरांतले राखोवंक नीट परिक्षेंत पास जावंक घर जगो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बिझनेस बऱ्यान जावंक बरी जिणये संगतीन फावो जावंक इस्रायलाची विजा मेळोंक वायट इश्टागात आनी आमाल पियोवणें सोडूंक काजार कांयच अडकळी नासतना बऱ्यान जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक जिवनाची दिशा मेळोंक बऱ्या कॉलेजींत मुखलें शिकप मुंदार सूंक सीट मेळोंक सौदी अरेबियांत नवें बिझनेस घालूंक मोलाक घेतलो जागो बेगीनच नांवार रेजिस्ट्रेशन जावंक
कोलेस्ट्रॉल आनी BP नॉर्मल जावंक दोळ्यांची दिश्ट मेळचे खातीर कुटुंबान जावचें कार्य बऱ्यान जावंक बेगीनच रीण फारीक जावंक राग हगे पयस जावन समाधानेन जियोंक पांयांची गांठ दूख बरी जावंक काम करूंक आसची अडकळ पयस वचोंक कामान भद्रती मेळोवंक जर्मनीक वचोंक विजा आनी बरें काम मेळोवंक काना लागीं जाल्लो गुळो बरो जावं तकली पडापडांनी स्ट्रेस वत्तड उणें गूण जावंक मिलिटरींत या नेवींत या एअरफोर्सांत विंचून येवंक USA मास्टर डिग्रीची सर्टिफिकेट बेगीनच मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक बॅक पेन फाटीची दूख आनी कातीचे समस्या स्किन प्रॉब्लेम गूण जावंक आंगार आसले एलर्जी गूण जावंक कुटुंबांतली कोर्ट केस बऱ्यान इत्यर्थ जावंक बेगीनच UKंत स्टडी करूंक विजा मेळोवंक हे सर गरजो आनी आमचेच वैयक्तीक गरजो सगळे आमी मतीन दवरन सोम्याचेर पातयोन आनी ताच्या बरवशाचेर सदांच खालतीमान घालन आमचे नवेन मुखार सुनवरया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नवेना मरे फात तुजे मध्यस्थी म्हाका आजची वर्ती पातयेनी उसळूंक हांव खुशी उरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या गताबीन काळजान पेटयल्या सेंबावत्या मोगान आनी आमच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हजे काळजाचे आत्रेक भेटयतां नमान मुरिये कृपेन बरोडले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो नमान मुरिये कृपेन बरोडले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो नमान मुरिये कृपेन बरोडले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो ये देवाचे माये गे हे मुझे प्रणाम गब्रिएल पडव्यान पयले पोटे वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणाम लागो तुज्या सर्गींच्या आनंदाचे कुरवान सबार परजळीत मोतयां ते जावन दी म्हणून हांव खुशी वरतां आनी संसाराचे अंतपर्यंत ती परजळांक वाडोवन दी म्हणून ये दुखेस्ताचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मरिपाक जोड दी म्हूण हांव तुजे लागीं मागिल्लो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें भेटयलें ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक आमचे आयक मुजे मागणे आणि म्हजी मोग तुझे सरशीन पावपी सोमी तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीचे पिडेन कश्टांच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल तुवें रचल्ल्या आत्म्या सौकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची सालतणी बदलून बेगीनच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमकां राखो तुमचे भितर आसून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाट दाखो तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करो तुमचे वयर आसून तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन आनी सर पदवेदारा देवा बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. जीन ही मुची तुका भेटयता कुशेक तुझ्या हांव कळसाता तुजे सोम्या हांव बरवस्ता होगळीक तुजी हांव गायता. जीन ही मुची तुका भेटयता कुशेक तुझ्या हांव कळसाता तुझे सोम्या बोर बसता तुगळीक तुजी हांव गायता. जीन ही मोची तुका भेटयता. तू सोम्या मुसो भरभोस तू सोम्या मुसो ती आश्रो तू सोम्या मुसो भरभोस तू सोम्या मुसो ती आश्रो तुझे शिवाय म्हाका ना दुसरो तुझे शिवाय म्हाका ना दुसरो तूंच म्हजो सैरो सर्गीसो तूंच म्हजो सैरो सर्गीसो. जीण ही मोची तुका भेटयता देवेक तुज्या हांव काळसाता तुजे सोम्या हांव बरवस्ता होगळीक तुजी हांव गायता. जीण ही मोची तुका भेटयता. ओपसिता तुका ही जेणी चरणी तुझ्या दिनपणी ओपसिता तुका ही जेणी चरणी तुझ्या दिनपणी तुझ्या मोगाक सोम्या हांव ऋणी तुझ्या मोगाक सोम्या हांव ऋणी. जीण ही जावं तुजी वाकणी जीण ही जावं तुजी वाकणी. जीण ही मोची तुका भेटयता कुशेक तुज्या हांव काळसाता तुजे सोम्या हांव बरवस्ता होगळीक तुजी हांव गायता. जीण ही मोची तुका भेटयता कुशेक तुज्या हांव काळसाता तुजे सोम्या हांव बरवस्ता कुशेक तुजी हांव गायता. जीण ही मोची तुका भेटयता. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरे आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजांत आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद.
भलायकेचे माये अमावस्येत विनंती कर दर्या शुक्रा अमावस्येत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमावस्येत विनंती करा भगवान ख्रिस्ताची कृपे आमच्या देवा आमची स्मरण दे बाबाची आणि पिताची आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.